when we speak about tourism, this is about, not about our culture policing. But Speaker sir, it is about Goa's brand image. And this issue is not about personal morality, but it is about our private choices. It is how आज गोय आख्या संवसाराक आमी शोकेस करता. How tourism is being regulated. आनीक इव्हेंट जेन्ना गोंयांत जाता सरकाराचे इव्हेंट दुसरे इव्हेंट repeatedly marketed with spiritual, sacred and wellness. These labels today are being used for activities that clearly cross the line, damaging Goa's reputation. Christmasaच्या दिसाक एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनीक जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जालो कामासूत्रा क्रिसमस म्हणून आख्खे गोंयांत लोक भियेलो आनीक आज जेन्ना हांव आतां उलयता आनीक जेन्ना कॉलिंग अटेन्शनाची सुरवात जाली आनी एक आरांबोळ नियो तांत्रा सिक्रेट पार्टी टू बी हेल्ड ऑन 18th and 19th. I have sent the Instagram post to Honorable Tourism Minister. Speaker sir, हे जोरीतोर चोयल्यार एका एक पॅटर्न आसा, and this is not an isolated incident. From Kamasutra Christmas to Neo Tantra sacred intimacy to be proposed to a nude party that is proposed in Arambol. And I believe now everything has crossed the line and this is no longer accidental. मुखेलमंत्री बाब हे माचे तू सीएम माचे हे तुकाय कनेक्टेड हा माय इम्पॉर्टंट है. Speaker sir, this seems to be a deliberate branding. Deliberate branding anik to bypass the scrutiny. Anik पुलिसांचो रोल खूप गरजेचो. Today you are talking about Starlink and tying up. सर हांव फक्त एकूच ताका सांगता, माय टुरिजम मिनिस्टर दितलो ताका आन्सर खरें. एक म्हणजे कसलेच परमिशना पुलिसे कडल्यान आनी इव्हेंटूय कांयच नासता, फक्त गोंयची इमेज पिड्ड्यार करपाक जाय. तेच्या उलयता कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. म्हणून ते आमी उलोवन आनी चड करुया नाका, फक्त एकच सांगता तुका हांव. उलय नाका म्हणजे आमी बेश्टे आनी ग्लोबल लेवलाचेर पावपा खातीर ते आनी मोठो हे करून आमी आनी ग्लोबल लेवलाचेर पावता. We have to speak because this is the 4th or 5th time. If it was once and twice was different, now 5 times. 5 times if this is, and still the video is still on Facebook. First of all, you should ask your cyber to act immediately on this video, on that Attuka video. Because spiritual tourism today in Goa is being misused. Goa tourism, when you are basically promoting yoga, wellness, retreats, spiritual tourism, but what is happening on the ground today is the exploitation of these labels for that event. Speaker sir, it's not that these parties don't take place. They have been taken. Let's be honest. Now when it is being advertised on the social media, people are getting highlighted. These have nothing to do, Speaker sir, with spirituality. It is insult to local sensible lok ha. Anik एक आख्खे इंटरनॅशनल मॅपार एक रिडिक्यूल आमचे स्टेट जाता आनी दिस डायल्यूट्स जे वेलनेस टुरिजम सरकार प्रमोट करपाक सोदता आनी लेजिटिमेट ऑपरेटर जे पडे आहाय तेंचे सेंटिमेंटूय हर्ट जाता आनी खूब क्रिसमसाच्या दिसाकूय जायते लोकांचे मायनॉरिटी लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले. Speaker sir, when Goa is getting a bad name today globally, it is, you have you're the IT minister as well. So when you talk about so many initiatives that you've done, I believe that the tourism department itself should see at softwares, at using these AI tools to make sure that cyber cell also, mostly it is their job, but you have to work together today, Speaker sir.
Goa cannot become a global joke, a party of any type for any destination, or a headlines for this type of sensationalization. आज जे tourist गोंयांत येता, family tourist, responsible travelers. You have said, Speaker sir, about tourists from Netherlands and several other states and countries. तेजेर हांव उलयना. So वो answer तुवें म्हाका दिल ना, तेजे मागीर मातशें हांव उलया. But Speaker sir, म्हाका दिसता आज this type of events, जी visibility पड जाता, you all need to work out strategies. No one gives licenses for this. You are saying in your answer, you say that this is government for zero tolerance. Because that to show that you say this action demonstrates the government's zero tolerance approach towards such events. Who will tolerate such events? Whether it is the government or anyone, no one can tolerate such events. Because आज म्हाका दिसता एक regulatory failure जालेली आसा. It's not that there are no laws. Laws are already existing, Speaker sir, for licensing, for public decency, for tourism permission. But jenna weak scrutiny and post-event action instead of pre-event regulation. Now you have that thing in your answer, Honorable Speaker, Mantrin सांगलेले आसा की Honorable Speaker sir, म्हाका दिसता कि there should be clear guidelines on what can be marketed as spiritual or wellness, prior vetting of events, strict cancellation, blacklisting, and penalties wherever is found less. म्हाका दिसता as you're reinventing goal towards tourism, Goa needs to move away from this type of shock value tourism. We need to protect our culture and our fabric. And we need to reposition ourselves that we are a destination of quality, of safety, and dignity. चड उलयना हांव कित्याक नाल्यार तूं चड रिप्लाय दितलो इतल्याचेर तुकोडे एक म्हाका दिसता it looks embarrassing for all of us. Please look into it and make sure the Department of Home and Cyber work together with the Tourism Department. Vijay Sardesai. Speaker sir, आता तू येतकर I'll try to be as short as possible because you are getting in the mood. Speaker sir, we are talking about a themed event which has affected our sensibilities. झाला कितें? आता लीडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगले ते भशेन टेल्स ऑफ कामासूत्रा. आता आमचो टुरिझम मिनिस्टर खूबदां स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर उलयता. तांकां थंय अशें दिसलां आसतलें की बाबा हें बिकॉज कामासूत्रा इफ यू गो इन टू द एक्चुअल मिनींग they say it emphasizes mutual pleasure, consent and understanding. It is not only like the West looks at it as a sex manual. So तशें तांकां दिसलें आसतलें की सरकार स्पिरिच्युअल टुरिझमान आहा म्हणून हें स्पिरिच्युअल हें तें म्हणून. Speaker sir, let me first be very clear. I don't know whether we have addressed the calling attention to the right individual and what are his powers. I know he's close to the chief minister, but how much the chief minister allows him to control the events related to the tourist in Goa. आमचे कितें आहा? We feel that somebody is advertising this to invite tourists. We are also accepting that Goa has had a hippie culture. And in that hippie culture came the freedom of thought, freedom of expression, freedom of the self. Now basically enlightenment. Now hippies are long gone. But that particular idea of enlightenment has survived. Speaker sir, when an organizer is so confident, then only the organizer advertises an event openly. Because he feels this is normalized. Speaker sir, question that we have to ask is, if such events have taken place,
Did women attending such events feel safe? Were there safeguards? Were there clear boundaries? Or are we assuming safety simply because the language used is intellectual or spiritual? Speaker sir, these are not trivial questions. These go beyond one organizer or one poster. So I think we have to decide what kind of tourism, what kind of public culture, what kind of social space we want to normalize. Yes, very good. It cannot be, Speaker sir, that we are saying we are having an outrage, that we are going into moral policing, but we have to do honest public reflection. Anything, once it becomes normal, it stops being questioned. And that is more dangerous than any single event. So, Speaker sir, एक प्रश्न असा की खंयचोय इव्हेंट ऑर्गनायज करतना एडवर्टायज करतात, तिकीट स्टार्ट जातात आणि तिकीट जातकच टुरिस्ट फ्लायट तिकीट बुक करतात, हॉटेलाची तिकीटी फारीक करतात, हॉटेलाचे बुकिंग करतात. फॉर द टुरिस्ट इट इज नॉट अ मोरल. गोंय आतां अशें जावपाक लागला की इट इज बिकमिंग एन अनसर्टन डेस्टिनेशन. एक की एवरीबडी इज ट्रायिंग देयर लक by this outrageous sort of advertising. Two, plans can collapse overnight due to ambiguity, sudden crackdowns, reactive decisions. Tourists are not debating cultural values. They are questioning reliability. In tourism, unpredictability is fatal. Speaker sir, if an event is illegal, it should not be allowed to sell tickets in the first place. If it is legal, it should not be cancelled abruptly under pressure. This uncertainty damages Goa far more than any single event ever could. Drugs, prostitution rackets, illegal nightlife, secret rave parties in the forest, private properties, हे सगळे गोंयान आसा. But this involves organized crime. Speaker sir, what we are seeing are deep-rooted problems. We are outraged by, selectively by these themed events, but underground activities are continuing unchecked. This is not governance, this is a reaction. गोंयाक जर क्वालिटी टुरिझम जाय जाल्यार गोंयांत क्लॅरिटी जाय, क्लियर रुल्स, ट्रान्सपेरंट परमिशन्स and consistent enforcement. Yes. You can't have sudden cancellations, you can't have ad hoc moral judgments and not decisions that leave visitors feeling cheated and unwelcome. Speaker sir, tourism thrives on trust. Right now, the biggest casualty is not culture, it is credibility. Credibility of Goa. की गोंयांत कितेंय पचता म्हणून ते कितेंय एडवर्टायज करतात आणि एडवर्टायज करतकर आमी हांगा इश्यू रेज करता आणि ते कॅन्सल जाता आणि जो कोण बुक केला तो फोनान पडटा, तो म्हणटा नाही गोवा में जाने का नहीं हा म्हणून. हे प्रॉब्लेम आहा. सो हाजे खातीर तुम्ही इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करून डिसाइड करा. पयली अलाउच करत नासले. डन विरेश वळकर. स्पीकर सर, हे कॉलिंग अटेन्शन आम्ही मूव केला जॉइंटली. आणि स्पीकर सर, जो इव्हेंट कामसूत्रा क्रिसमस नायट्स असो एक इव्हेंट हाडपाचो प्रयत्न केलो गोंयांत, हितून क्लियर कट हे जाता की मिक्सिंग आमचो जो कल्चर आसा, आमचो हेरिटेज आसा, आमचो रिलिजियस पीस एंड हार्मनी आसा, हे डिस्टर्ब करपाचो असले इव्हेंट हे तयार जाल्ले आसा. आनी अशें कितलेच म्हाका एलॉपीन सगळे सांगले. व्हेरी गुड. हांव उलयतां म्हणून सांग मरे बेगीन सांग. एलोबरेट. स्पीकर सर, हितून कितें आसा की just one request. एक second. मातशे give us some time. Today is the last day. तू सांग सगळे तू suggestion सगळे तूच process. Entire calling attention should be over in 20 minutes as per the rules. Let them No, speak. as per the rules. Are you aware or no? Are you aware, LOP, that entire... I know it's because... I'm only saying that. I'm not upping anything else. स्पीकर सर, आता स्पीकर सर कितें आसा हांगा जो स्क्रुटिनी जावं परमिशन्स दिवपाचे आसता ते सिस्टम सारको ना. फ्रेमवर्क जो आसा तो फेल जाल्लो स्पीकर सर, आनी तेका लागून हे सद्याक चालू आसा. हांगा सोशल आनी कम्युनल जो आमचो पीस आसा तो डिस्टर्बन्स करपाचो प्रयत्न हांगा दिसून येता. कित्याक आयज इतलो मास लेवलाचेर असले इव्हेंट जाता, प्रोग्राम जाता, जावं क्लबांनी एक्टिविटीज जाता, हे सगळे चालूच आसा. आनी हितून आमची गोंयची जे ब्रँड गोवा आमी इमेज म्हणटा, ही ब्रँड गोवा इमेज हट जाता. आयज आमचो हेरिटेज तुम्ही पळयता, युनीक हेरिटेज आसा, आमकां युनीक कल्चर आसा आनी युनीक आमचो ट्रेडिशन आसा. आतां ह्या ट्रेडिशनान जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री सदांच म्हणटा की संस्कृती राखपाक लागून आमी काम करतले, हीच गाय ती संस्कृती म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आन्सर करपाची गरज आसा. तशेंच आमी रिलिजियस फेस्टिवल्स म्हणटा, जेन्ना आतां आमचो गोंयान जेन्ना रिलिजियस फेस्टिवल्स येता आनी तितून हें समज जालें
त्या टायमार एनफोर्समेंट जो आसा लॉ एंड एनफोर्समेंट ते कितें करताले कित्याक इतल्या लेवलाचेर ते मास लेवलाचेर पावल्यान सगळ्या एनजीओक आनी कोणाक ग्रुपांक कंप्लेन घालची पडटली त्याच्या पयलू कोणाक प्रिव्हेंटीव एक्शन कोणाकूच घेवंक ना सो हेजेर एक्शन जावंक ना स्पीकर सर सो हितून क्लियर कट कळटा की जे आयज सद्याक चल्लां की हे डायल्यूट करून आपणाक जाय तशें चलोवपाचें हें बंद जावपाचो हें आसा स्पीकर सर आमी आनी एक पळयलें की हांवें आतां गुगल केलें की गोंयान आतां ट्युरिजम खूब हें आमकां फुडें व्हरपाक जाय म्हणटा गोंयान थिंग्स टू डू इन गोवा हे गुगलाचेर हांवें जेन्ना मारलें स्पीकर सर तेन्ना आमकां स्पीकर सर खूब कितें कितें येता पूण खंयच आमकां स्पिरिच्युअल म्हणटा तें खंयच येना गुगलाचेर आतां आमी म्हणटा की स्पिरिच्युअल ट्युरिजम ना ना पळय हे गुगलाचेर आमी मारले स्पिरिच्युअल खंयच येना आतां लास्ट पासून आमी हांगा हें केलें स्पाय एंड विलनस येता आतां हें स्पाय एंड विलनस कितें हेजो खंयच येना सो हें म्हाका दिसता रिलॅक्सेशन नायट लायफ आसा आनी रिलॅक्सेशन नायट लायफ म्हटल्यार नायट क्लब वायब्रंट पार्टीज आतां स्पिरिच्युअल ट्युरिजम जेन्ना आमी प्रमोट करताले म्हणटा तें हेजेर गुगलाचेर येवंक नाका आसलें सो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हेजी तकनाय घेवपाक जाय आयज आमकां दिसता हांगा खूब कितें कितें जाता गोंयान घडटा स्पीकर सर जे आमी पळयता की कॅज्युअल घेवप ना हे कॅज्युअल घेतले नाल्यार अशेंच चालू उरतलें कित्याक हेच्या पयलू आमी खूब सांगलें लडकी चाहिए आनी कितें चाहिए चालूच आसा कित्याक तें आनी उलयना की हेच्या पयलू उलोवन आमी एके जाल्ल्या स्पीकर सर आयज हांवें एक एलिक्यू आहली म्हाजी अल्स्टार एलिक्यू 121 ही ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचेर आहली आनी आमी कितें विचारलेलें की रोड मॅप फॉर स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आतां स्पिरिच्युअल ट्युरिजमान जेन्ना आमी रोड मॅप मागता तितून म्हाजो प्रश्न इतलो जाल्लो की वेदर द गव्हर्मेंट हॅज एग्जामिन impact of night club culture, party tourism and alleged drugs culture on the prospect of spiritual tourism in the state. आणि तितून आम्ही क्लियर विचारलेले की हेजी सर्वे केल्या स्टडी केल्या काय ना आता हो आन्सर म्हाका कितें येवपाक स्पीकर सर आन्सर क्लियर येयला नो सर म्हणटा हांगा आमी म्हणटा की स्पिरिच्युअल टुरिजमान वाडोवंक सोदता स्पिरिच्युअल टुरिजमाक बूस्ट दिवपाक सोदता बट हांगा चल्लां कितें स्पीकर सर हांगा असलीच नाटकां चल्ल्या हे कामसुत्रा जावं आनी कसलीं सुत्रां हे सगळें हांगा चल्लां हे क्लियर कट आसा बट हांगा जेन्ना सरकाराचो धोरणां स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर आमी बूस्ट करता येदो व्हडलो म्हाका रिप्लाय येयलो पळय हो येदो व्हडलो 2 पानांचो रिप्लाय आसा मात ह्या 2 पानांच्या रिप्लाय हांगा एलिक्यूचो रिप्लाय येता तितून सांगता नो सर म्हणून सो आतां रोड मॅपूच ना सरकारा कडेन की बाबा कशें आमी ट्युरिजम बूस्ट करतले लोकां कडेन आमचे जे हेरिटेज सायट्स आमचे लोक जे आसा जे ट्रेडिशनली स्पिरिच्युअलिटीन आसले ट्रेडिशनली आमचे रिलिजियस जे मुवमेंट्स आसले आमचे दोंगर आसा शेतां आसा भाटां आसा हेजे हितून आसले सो तेंचे कडेन हे डेटा घेवपाची गरज नासली सो हे कांयच जाल्लें ना सो स्पीकर सर हांगा अशें दिसून येता की हे फक्त पोके फुगड्यो जाल्या सो म्हाजो क्लियर कट डिमांड आसा ना म्हाजो डिमांड आयका तरी म्हाजो मेन क्लियर कट डिमांड आसा हे सगळें करपाक आनी हे सगळें हे करपाक आमचे हाऊस सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा आनी हेका लागून जे क्लब आतां नायट क्लब आतां 2 जाणांक सील केल्या खंय एकटो कोण आसलो पळय ते क्लब वायज म्हणून खंय तरी तेजे म्हाका दिसता नांव आउट करपाची गरज आसा कोण भायलो चलयतालो आयज गोंयकाराचें नांव येयलां ताणें लिजार दिला म्हणून पूण कोण भायलो चलयतालो पळय तो त्या दिसा व्हिडिओ बीन काडून बरो बोवा मारतालो खूब बोवा मारतालो सो आयज तो ते सीज केले सो अशें जे करता हेजे सगळें नांव घाण गोंयकारांचें जाता सो हेका लागून हांव क्लियर कट डिमांड करता की हाऊस कमिटी टू एसेस द नायट क्लब्स एंड सच एक्टिविटीज आता ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जाता ताका लागून हाऊस कमिटी डिप्लॉय करपाची आनी हे सगळे मॅनेजमेंट करपाक हांगा सभागृहाचे सगळे डिमांड हांव करता कित्याक लागून कित्याक ना ना आयक प्लीज सांगतलो ते सांगतलो हांव कित्याक सांगता तुका कित्याक पळय आयज 6 मिनटां एकूच सेकंड दी एकूच सेकंड आभार करता स्पीकर सर हांव कित्याक सांगता कित्याक आयज हे यंत्रणा जी चल्ल्या पळय ती कोणाच्या कंट्रोलान ना तेंचेर आमी नियंत्रण हाडपाक जाय कोण आपणाक जाय तशें करता मागीर मुखेलमंत्री सांगता आमी सस्पेंड करता आमी मागता की हेजी हाऊस कमिटी फॉर्म करची आनी मुखेलमंत्र्यान ती आयज अनाउन्स करची की आमी हाऊस कमिटी ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर ते हाऊस कमिटी काय ना हांगा कॉलेज तू बस यू प्लीज स्पीक डिसाइड करता video because honorable CM will say house committee he cannot decide. One second. No, he cannot decide. LOP, I told him to sit because he cannot decide the house committee. Honorable CM will decide. So please sit. Please sit. Elton Bob, please continue. Elton Bob, please continue. Elton Bob, please continue on the calling attention. You are wasting time on this issue. Because sir, हांवें तो व्हिडिओ हे ते इंस्टाग्रामार पोस्ट धाडला मातशें चोयचो फोनाचेर धाडा तुका मातशें तें
ते माझे भायर मारपाले Elton Bob, you don't want to speak on calling attention? आयकला खबर You don't want to आसता speak? Please speak. I rise to मिस्टेक आतां on the calling attention. Speaker sir. मातशें तूं उलय मरे मागीर उलयतलो दामला जालें भायर धाडला. Speaker sir. Elton Bob, please speak. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention raised by the officers MLA. Speaker sir, before दोन minutes before that, म्हाका सोदा म्हगे एक suggestion, Honorable Chief Minister, 4 वर्सांक first time इतलो बरो स्पीकर आम चोयला, तूं मुखार हेगे नांव दवर, इतली सार टाक नोडपा सजेशन तुका, एसल्यान 4 वर्सां चोयलो ना, इतल्यो कातो तो सगळ्यांक उलोवपाक दिना. So my suggestion to you for the next, तुगे जालें, बाप काब्राल will be your next. हे तुका फायद्याक, हे सिरियसली सांगता, हे तुका फायद्या पडटलें. स्पीकर सर, being a कामासूत्रा क्रिसमस, बोल जाल्यार कोण दे, आम कितें, हां, बऱ्या पळय. ना हांव फॅक्ट सांगता, एसलायन स्पीकर चोयला 4 वर्सांक, टाक कोण सारको काबार करता. स्पीकर सर, प्लीज सीट चयला, बेस्ट. Speaker sir, Kamasutra Christmas, and being a Catholic or a Christian, I think so. Christmas is celebrated by Amgela festival. एक मिनिट पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, माझी रिक्वेस्ट आहे, हे परत तोच वर्ड घेऊन आणि वयल्यान आमचे सेंटिमेंट्स दुखयतात गोंयकार. माझे स्पष्ट म्हणणे आसा, तुम्ही ते परत क्रिसमसाक तो वर्ड लावन आणि ऐक, अरे म्हाका एक सांग, तुम्ही तुमचे सेंटिमेंट्स कळ्ळे, मिनिस्टराकूय किती ऍक्शन घेवपाची. 2 मिनिटां कितें सांगपाचें? 2 मिनिटां सांगता. स्पीकर सर, आमगे फेस्टिवल name of the party is Kama Sutra Christmas. या बट खबर आय नो दॅट आनी तेका म्हाका जेन्ना कळ्ळा पळय न्ही, वयल्यान तेजेर ऍक्शन घेतल्या, तेका फ्रॉड तेका धरपाक लायल्या. स्पीकर सर, हे फेस्टिवल आमगेले सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड वायड. स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बसला जाणा. आतां डिसेंबराक क्रिसमस जालो, तुगेलो ट्युरिझम डिपार्टमेंट ओ द होम डिपार्टमेंट, तुम्ही कंप्लेन फायल केला. टील डेट इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ नाव. यू हॅव फाउंड आउट हू इज द कल्प्रिट? मुंडीसून ना म्हणल्यार, बट वेर इज अ सायबर क्रायम तुगे आतां हुंय डिपार्टमेंट हुंय गेलो. अरे तूं मात डिस्कशन कोताय. स्पीकर सर, आमचे हाली कोण येसले आनी येतले कोतल्यान वयतले, हे कोतल्यान वयतले, मुनीसून ना म्हणल्यार केस आतां. चीफ मिनिस्टर तो मिनिस्टर न्ही, तूं उलय मोगडे उलय. तुगडे ऐकपा न्हू, हांव बरयता हिंगा, तूं सांग मागीर सांगता. उलय तेंगा आयकनाका तूं, तेंगे आयकना. उलय. स्पीकर सर, इज योर डिपार्टमेंट इनकेपेबल जायना. तूं म्हाका तो मायकल सांगता मुनीसून ना म्हूण. सो हाली येतले गोंयचें नांव पेडे कोतले, आमगे धर्मा नांव पेडे जाता. इट इज अबाउट आर रिलीजन. Michael also is a Roman Catholic. It is our religion. We have to safeguard our religion. आम मुंच्या धर्माचे उलय नाही. क्रिस्मस म्हणटा आमगे धर्माचे तर उलयले, आमकां राग येतले, आम दुखतले. So that is what I am saying. Now department MLA saying कोणी ना म्हणल्यार आतां we are a state. We are in which era now? कोणी कोतलो कितें वयतलो, धर्माचे आमगे वयतलो, आम दुसरे धर्मा बोट दाखय नाही. It is our Catholic, our religion. Christmas is ours. सेलिब्रेट सगळी कोताय. बट आमगे धर्म जाल्यार तुम नाव हाली कितले उदर उजार केला, नाव उजार कोना ते कितें कोतले. एंड ऑफ द डे यू आर सेइंग दैट नो वन इज देयर हू हैज डन इट. Wrong, very wrong. Anything else? You got anything else? तुका नाव सजेस्ट फॉरेन स्पीकर जाव. देव बळटा सारखे बोलला. ना आय वांट Carlos. नॉन एक्झिस्टिंग गेस्ट आता. Honorable Speaker, I rise in support of this motion calling attention moved by Yuri Alemo and us jointly. Goa is our home and not a sin city. In 2011, Thomasin Cardoz had brought out a theatre called Goa Going Gone, and thereafter we had a Hindi movie going Go Goa Gone. We were all upset when that movie came, but it was showing us a reality of things which were there and things to come. We didn't want to believe it. People at that time came to Goa for the lovely coconut trees, the palm trees, white sands, and the peaceful life. Many people even came and stayed in beach huts. But today what has happened? Everybody came here to make a part of Goa a part of their commercial enterprise. And this is why we have been now upset
where these people, there was even one builder put up an advertisement, Delhi rulers of India now conquer Goa. This is the reality that Goa is changing. Priorities of the government of Goa need to be streamlined. We can see that since 2012, we don't see a vision, but it's only commission, and the money was the sole driving force for promoting anything. Government of Goa has announced a spiritual tourism as an initiative, which is very good actually. I also encourage spiritual tourism. But this spiritual tourism, taking advantage of it, these people who want to make commerce, business, have exploited for pure commercial gains with notorious intent. And we brought this issue about Kama Sutra Christmas. Kama Sutra alone is not a problem, but Christmas is definitely a Catholic event which is celebrated by everybody, whether Catholic or not Catholic. And therefore, to exploit the Christmas festival and then to link it to Kama Sutra which was objectionable. I know the department took action. But that followed with Neo-Tantra sacred intimacy. And I want to tell one thing, Honorable Speaker. The reason is not because you're having a festival. The numbers given there were international numbers. And international numbers means you contact those people. Money will be paid probably in dollars into foreign account. Government of Goa knows nothing. Government of Goa gets nothing. No revenue, no tax. Police know nothing. How can it be? And therefore, now when this one is coming, latest one, again a new party to be held in Arambol on 18 and 19 January. That is why we were so disturbed by it, by saying that this is not what we want in Goa. Now there are just 4 points I want to mention. What is going on now, because in our calling attention, we have even used this word, steps taken by the government to promote spiritual tourism and zero tolerance to such events and reinvent the goals of quality tourism and to have a healthy economic growth in tourism. I want to bring to the attention of the Honorable House that we are having unregulated small flats and piecemeal home rentals, because this is causing an imbalance in the hotels. The hotels are not getting accommodation, and you don't know who comes and who goes. Even criminals come and they go away. Then beach etiquette is no longer optional. I think the government should make this mandatory, because littering, noise pollution, the kind of music they play on the beach with their speakers, this kind of thing should be prohibited. And we should have quality tourists. We are today telling every time tourism is not doing well, tourism not doing, but then the answer comes, oh, our numbers are increasing. Honorable Speaker, you will remember there was a time when we had good quality tourists. We had actually tourists coming with charter flights from good countries. And then the decline started. And I think that this, we need to have quality tourists and stop this quantity tourists. Because they will spend and they will give us revenue, and even we'll get employment for our people. You write and give your ideas to him, yeah? Pardon? You give your ideas to Honorable Minister. But if I don't tell you, he will not know. No, that's what I'm telling you. Write more ideas, give it to him. He'll work on that. Because he has closed down one festival which was going on for so many years, 29, 30, 31st. Which is the name of the festival, Honorable Minister? Sunburn. See, he has listened no, to you. Sunburn we don't want also. Yeah, he has closed it down. So he listens to you. Write and give it to him. No, what I say is, He closed. This year you don't have, no? Today, Honorable Speaker, last I will say this. We are having people who are coming and performing in Goa, like they are actors, then dancers and DJs who are coming, international ones. They are not coming on commercial visas. They are not even being registered here. And there's no GST, nothing which is being paid. And they just come, perform and go away. I want to just point out one small thing. Yes. There was one, this is for tourism and for everybody. There was one Kiss nightclub fire which happened in Brazil, and this happened in the year 2013, where 243 people died. Exactly, this is the words. Fire started between 2 and 2:30 a.m. after a pyrotechnic ignited acoustic foam in the club ceiling. As a result, the electricity failed. Club goers were unable to find the building's only exit, and the clearance was given by the fire department, which was found to be fraudulent. Why I'm saying, the type of overcrowding we are having, the type of tourists we are having, such violent, such noisy, and they get drunk, they don't know what's going on. I think we need better tourism, Yes, thank and you. I think we can improve the Thank system. you, Benji Vegas. नाव घेल जाल्यार त्रास जाता सगळ्यांकूच, पूण क्रिसमसा दिसान ऑलरेडी हो प्रोग्राम लॉन्च जाल्लो आनी कापोस्ताद चोय आतां नियो तांत्रा म्हणून आतां 18 आनी 19 जानेवारी. आतां हें जाता कित्याक? हें जाता कित्याक आमकां असो आन्सर आय आनी ही आमगे परिस्थिती दॅट द गव्हर्मेंट हॅज रेजिस्टर्ड FIR अंडर रेलिवंट प्रोविजन ऑफ लॉ
and strict action against the organizers to prevent the conduct of such activities to ensure that public safety and order. हे जालें आमगे काम काबार आम FIR घाताय NC घाताय आणि टॉपिक क्लोज. तेका लागून आता 18 तारखेर आणि 19 तारखेर नियो तांत्र जाता. कित्याक नियो तांत्र ते खबर आहा की कामासुत्रा क्रिसमसाक काय जालें ना. न्यूड तंत्र न्यूड न्यूड ते म्हणपाक दिसना म्हण तेच म्हणटा. नाही पण तू हिंग पळय तू तेका उलय जाल्यार घराक वाचवलो हिंग उलय. स्पीक हियर. So Honorable member, speak to the speaker. परिस्थिती आता तुम चोयल जाल्यार दिस इज ऑल कॅल्क्युलेटेड प्रोवोकेशन मेथड्स की लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब जावपा आनी कम्युनल सेंटिमेंट जो आहा तो हे जावपा. आनी हे जात कित्याक वाडत कित्याक जरी तरी पयलीं क्रिसमसा दिसान हो जो प्रोग्राम आउट जावपा केल्लो तो सायबर क्रायमान जरी तरी इन्व्हेस्टिगेट कोण प्रोटोकॉला प्रमाणे अवेअरनेस केल्लें की असो गोंय जावपा ना. गोवा विल नॉट एक्सेप्ट दिस म्हणून हे जर तरी क्लियर मेसेज लाऊड एंड क्लियर केलेली जाल्यार हे नियो तांत्रा 18 and 19 जावपा ना. फेलियर लायज बिटवीन द सायबर क्रायम. Failure lies here within us. We are not giving a clear message that we will not tolerate this. We are only saying we will put FIR and topic close. And तेका लागून हे जाता. आतां 18th and 19th जात तेंकाय जरी तरी आमी क्लियर मेसेज धाडय जाल्यार फेब्रुवारी म्हयन्या पतन जातले. व्हेरी गुड. आमचो क्रूज सिल्वा. क्रूज सिल्वा. Speaker, sir. They are the movers. आता CMR Mr. Shetty and Dr. Shetty are the movers of the motion. They are the movers. नाव काणाकाय म्हणला. सो हे पयलीं सद्या आमकां ही दोनी नांव ही नांवां वाचपाकूय आमकां पयलीं सद्या लॉस दिसता. आनी सीएमानी सांगलां ते कर्नाटक म्हणत आमचे गोंयचें नांव पिड्यार जाता. पूण हे मनीस कोण प्रमोट करपाक सोदता तांकां कितली घटसाय हे प्रोग्राम हिंगा गोंय करपाक. बारीक मनीस आसपा ना ते बरो मोठे मनीस आसा आनी तेंची कनेक्शनाय बरी मोठी आसतली. ते लो लेवलाचेर न्हू. सो एक फावट आयकपा येता की ते मिनिस्टर लेवलाचेर आहा काय आमचे IPS IAS ऑफिसर्स कोण भायले आसात ते तेंचे कनेक्शन आहा काय ही इलिगल हे बिझनस चलताय असले इव्हेंट जाताय कोणाय कनेक्शन आहाय. सो म्हाका दिसता ही कनेक्शन कोणागे आहा ती काडपाक जाय. बिकॉज टुरिझमाचेर आमकां जायती आर्टिकल आमचे गोंयकार बरोबर रायटर बरयतात आनी आमकां दाखयताय ते आयज गोंयांत ट्युरिझम खंय पावला ते. स्पीकर एक आमचो एक भुरगो स्पीकर हिंगा बसला थिंगा स्पीकर आसा एक हांव यंग भुरगो रिसर्चर कौस्तुभ नायक ताणें एक आर्टिकल बरयलां ऑनलायन न्यूज तेगे वेबसायटीचेर scroll.in आनी त्या आर्टिकलान नांव द एक्सपेन्सीव फॅन्टसी ऑफ गोवा डिस्प्लेसीस गोवन्स एंड रन्स ऑन चीप मायग्रंट लेबर. तो कितें म्हणटा which raises serious doubt about tourism model that is namesake and geographically located in Goa but largely run by non-Goan for non-Goans. Here tourism की चलता ते फकत गोंय आमी फकत एक लोकेशन दिताय जिओग्राफिकली पूण चलयत कोण नॉन गोवन कोणा पासत नॉन गोवाना पासत. जालें आनी कितें सांगता. It is located, it is only the location freedom to operate and to what they want that is provided by us Goans bring them to Goa. The article also says that Goa's new tourism and settlers economy is an exploitative fantasy for the wealthy outsider that displaces Goans and runs on underpaid migrant laborers, a reality exposed by the Arpora nightclub fire that killed 25 workers. Honorable member, It explains how rich Honorable member, nothing is there of the motion on this. Comfort and Honorable member, pushing the social cause. you are reading what is not in the motion. Because the article ते भुरग्यांक बरयला ते हातूंत हाडटा. फुडल्या फाटी तेजे कॉलेज हे काड. आता कित्याक वाचून दाखयता. हेजेर उलय रे. स्पीकर सर. कनेक्शन स्पीकर सर, स्पीकर इज टेलिंग यू. टुरिझम चलत कोणा पासत चलता भायल बिझनस करता भायल्या पासत तेजेर आर्टिकल आनी हे इव्हेंट कोताय ते गोंयचे न्हू म्हणटा. आतां सांगता नंबर आहाय ते इंटरनॅशनल नंबर. आनी कितें सांगपाचें आनी सांगपाचें कितें वाचपाचें न्ही सांगपाचें सांग. तेगे आर्टिकल तू सांग. तू ऑनरेबल एमएलए तू सांग लोकांचे कितें म्हणटा तो बिझनस कोताय तो भायर फक्त आमची जमीन आनी दुसऱ्या पासत आनी ते आर्टिकल आतां आरपोरा केस जाल्लो कितें माल जाल्लें कितें एक्सिडेंट जालो ते कोण ग्रेस ते बिझनस आहाय ते पडोन भोंवतात उत्ताय कोण ते लेबर उत्ताय मोत्ताय कोण ते लेबर म्हणटा. सो आमची ट्युरिझम पॉलिसीचेर चिंतपाचें मातशें नियाळ घालपाचो. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. चंद्रकांत शेट्टी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी एनिथींग एक मिनटां न्हू पॉयंट सांग. इतलेंच सांगपाक
जाय हेचे कॉलिंग अटेन्शन हाडला ह्या कॉलिंग अटेन्शन हाडलं तितल्या पुरतीच पळोवचें न्ही असले जेन्ना इव्हेंट जाता तेन्ना इतली डॅमेज जाता दॅट सिरियसनेस आमच्या सरकारान समजूंक जाय आनी तशी एक्शन घेवपाक जाय आमी कितें करता इव्हेंट गेलो मातसो कोण मेळना म्हणटा मेळना म्हणजे कितें ती प्लेस लोकेशन आसतली कितें आसतलें कितें तरी ट्रेस जातलें अशें जावंक शकना आत्तां कोण हावजान कोणूच मेळना खंयची तरी जागा लोकेट केल्ली आसतली आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता हें सगळ्यांक लक्षांत येवपाक जाय मिनिस्टर Madam Jilawal Lobo. Because regarding this event which took place, all my colleagues have spoken in detail. I just want to know under what section the FIR was registered. When you are giving me the answer, what are the sections you filed against that organizer? Whether that is a bailable offence, unbailable offence. I also want to know. Third thing, I want to know whether the person who gave the space for organizing, whether it was on rent or what. Minister, yeah, I want to know whether FIR has been filed against the person who has given the space to organize this event, and section should be also, that section should also be levied against the organizer as well as the person who has given the space, that person should not be allowed to enter back into Goa. त्या मनशाक परते ह्या आमच्या राज्यात एंट्री आसूंक फावना. Such sections have to be levied. ना जाल्यार आमी हांगा उलोवपाकूच उरतली. आणि this has to be told by our honorable minister in his reply. Because how can we trace a ghost? Currently they are untraceable. Yeah. How can we trace a ghost? Honorable MLA Michael Lobo. स्पीकर सर, अशें आदी एक कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें मनोहर पर्रीकर सीएम आहलो आनी आमचो सीएम आतांचो स्पीकर आहलो विजयाकूय खबर आसतली. आमी म्हाका दिसता खंय तरी आमचेच गोंयचें नांव बदनाम करता. सो आत्तां तुवें कशें म्हटलें लिडर ऑफ ऑपोजिशनान, हू इज दीस गोस्ट, अशें हांव सांगता तुमकां की कलंगूट ऑर एनीवेर इवन इन Panjim or even in South Goa, all the 5-star hotels are there. तेंचे हे जे आहा वेबसायटी आहा ते न्यूच स्टार्ट जाता आनी कोण तरी थिंगासर वेबसायटी स्टार्ट करता बुकिंगाचे हे दिता हितून on make my trip or any of the portal, and people start booking it, and when they come to our hotel there is no booking. So yes, cyber crime. So this person, whoever it was, the minute it came up, I found out through cybercrime PI, also to SP North, they were trying to find out who is this person. He's a non-existent person. Same day when this came up, Ari Baba, I agree, माझे ऐक. त्यांना स्पीकर सर त्यांना स्पीकर सर ऐकता तुका ऐकता त्यांना अनेक सेकंड उरला त्यांना हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय सांगतात त्यांना अबाउट 40-50 hotels, 5-star hotels also had similar websites going on the portal. म्हणजे तेंचे वेबसायटी ओपन जाल्ल्यो आमच्या हॉटेलाची जाल्ली. सो आनी कितकेशेच गेस्टांचे पयशे घेतलेले. सो these are the fraudsters sitting somewhere in India or somewhere and taking money online from us. Honorable Tourism Minister, आम्ही आमच्या स्टेटीचे घाण करता. खंय तरी हे बंद जावपाक जाय आनी आमी तरी उलोवंक पारनाय. Honorable Minister, please close. Because सगळ्यांचे विचार ऐकले ऑन द कॉलिंग अटेन्शन. पहिले म्हणल्यार स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंट म्हणटा ते इज अ प्लेस where tourism registration of hotels, registration of water sports, registration of shacks, all registration processes happen, which does not include night clubs, which does not include restaurants, which does not include any of these things other than the ones on the coast, which are private shacks. Number two, Speaker sir, jenna आमी tourism म्हणटा, we promote tourism.
वतात नवे टुरिस्ट हाडप बरे टुरिस्ट हाडप कशें हाडप हाजेर प्लॅन करप ताजेर आसता विचार आणि हाऊ डू वी चेंज द सेक्टर्स फ्रॉम द सन सेंडन्सी गोवा बियॉन्ड बिचीस वेलनेस एडवेंचर ताजेर विचार करप हे करता आमी आज कॉलिंग अटेन्शन जेन्ना घाला इट अफेक्ट्स टुरिजम एज अ इंडस्ट्री but as a department I cannot fully answer him because it is an industry where collective department other departments a collective responsibility and I'm not going away from the responsibility. We need to work together, whether it is the police, whether it is the FDA, whether it is the health, whether it is the panchayat, whether it is the municipality, whether it is the any agency which is related to excise or whatever which is related to tourism. And ताच्या खातीर स्पीकर सर आज जे कॉलिंग अटेन्शन घेतलें आमी मुख्यमंत्र्यान बऱ्या प्रमाणात सांगले थोडे विषय जे असतात ते आमी एज रिस्पॉन्सिबल MLAs ते विषय कितले मांडप ते विषय आमकां सगळ्यांक खबर आसा CMान तर एक्शनूय घेतले आमी मूव केले पूण कितले हद पर्यंत आमी उलोवंक जाय ताका आनी मायलेज दिवंक जाय काय ना हो आमी चिंतपाची गरज आसा when technology is thriving somebody today Wenzin म्हणलें you should stop it first only before it comes. वेन्झीन समज फाल्यां म्हाका गाडी मारली आनी इंस्टाग्रामार घाली हांव आडावंक शकता गाडी घालतकर इंस्टाग्रामार पळयतकर ताजेर एक्शन करूंक शकता Yes, yes, correct. पयलीं करूंक शकना सो इट इज द इंटरनेट ऑन वर्ल्ड ऑफ टेक्नॉलॉजी सो आतां स्पीकर सर जेन्ना हे कामसुत्राचे क्रिसमसाचे इश्यूज जालो इट इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न फॉर द टायप ऑफ थिंग्स वे पीपल आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड एज फार एज गोवा एज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन इज कन्सर्न दोन तरेचे कॅटेगरी जाल्या एक जे टुरिजम आमी प्रिफर्ड कोण म्हणटा व्हिएटनाम कोण म्हणटा बाली कोण म्हणटा आनी खंयचे जागे थंय या नॉट गोवा म्हणटा म्हणजे when they say not Goa has been a threat to the country's being a state and that is because of legacy wise from the hippies in the 60s to now how the ecosystem developed how the stakeholders contributed and how we all as a government are taking things ahead आज प्रश्न खंय आसा प्रश्न टेक्नॉलॉजीचो युजाचो आसा आणि जेन्ना असले विषय आयले तेन्ना इमिजिएटली विथ अ व्हेरी झिरो टॉलरन्स टू सच टायप ऑफ थिंग्स एक्शन वॉज इनिशिएटेड कंप्लेन वॉज लॉन्च आणि जेन्ना कंप्लेन डिपार्टमेंटान लॉन्च केली तेन्ना त्याच टायमार थोडे सिटीजन जे एक्टिव्ह आसा तांणी लॉन्च केली पुलिसेन त्या दिसा FIR लॉन्च केलो बाय तिलायलान प्रश्न काडलो The FIR number 161 of 2025 dated 24/11/2025 at 13:56 2 वरांक दनपारां हो FIR लॉन्च जालो FIR घालता आसतना भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या अंडर सेक्शन 299 294 with respect to 3 subsection 5 of the BNS 2023 हाजेर FIR जाले FIR जाता आसतना जाजेर एक्युज्ड आशिल्लो ताजेर based on the ad which had come we put it as Bhagwan Shri Rajneesh Foundation and founder of Osho Ludhiana Meditation Society accused having mobile number so and so ही कंप्लेन जाली त्या कंप्लेनीचेर ऑलरेडी पुलिसेन नोटीस काढली sections which are charged are non bailable and action due course police will take now this is the role The next event new त्याच्याकडे Wait. Let me just complete. Magir, to complete कर. Into the wrong police station. The whole issue is cyber crime. There is no FIR with cyber crime. It is at pending police station. Check this. Because No, it is not allowed to fly in any police station. Cyber crime and investment to the matter for cyber crime. Cyber crime is the authority and it has to be filed. Listen to what he's saying, no? Listen to what he's saying. Let minister justify. If you are justifying That's what he's saying. Listen to him. you are justifying everything. I'm not justifying. Honorable member, please sit. I'm the speaker. Because you are Honorable justifying everything. minister is just telling you, listen to him. सगळे उलयता आसतना हांव उलोवप रावूं नाशिल्लो I could have also stopped some people who were talking irrelevant in this house. They spoke, they have the right to speak. Let me speak now. Speaker sir, जेन्ना ही कंप्लेन सगळी जाली, एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट केले इज अ इन्स्टन्स. आज कशें जाला स्पीकर सर, ते म्हणटा तातूंतय तथ्य आसा. एकदम वेडिंग जाता. बाब विजयान म्हणलें, बंद करपाचें काय ना, सारकें आसा तें. वेडिंग करता आसतना तो लग्न जावपाक जो गोंया येता, ताका खबर ना परमिशन जाय कितें नाका तें, बिचार नॉन बिचार. कोण तरी थंयचो तो एजंट आसता बी आमचे ते कोण तो इव्हेंट एजन्सी आसता हू सपोज टू डू ऑल दीस थिंग्स समटायम्स परमिशन्स आर नॉट टेकन
At that point of time, can we stop a wedding is a question. Can we stop an event is a question. These are now which are happening judiciously and accepted for us in Goa, for which we are in the final stages of getting the event policy in place through the tourism department, which will have all events, weddings, everything given as a single window, which will ease out these particular things. Other tourism department has two categories, minor events and major events. Major events आणि minor events प्रमाणे fees पे जाता आम्ही त्यांना परमिशन आहे तर परमिशन घेऊन आपला इव्हेंट करता. जे करीत ना आता इन्फ्लुएन्सर द स्पीकर सर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर एव्हरी टाइम म्हणता गोवा खाली आहे. आम्ही उलयत ना आम्ही जानेवारीन उलयता की गोवा केन्ना खालीत ना. Today we are looking at a sustainable tourism and we are looking at crowding capacities किती पळोवपाचे social traumas किती येता सगळं ते आम्ही स्टडी करता. Carrying capacity study करता. We want to come out of this. Because the numbers is not only the game, it is also about the quality. Let us talk about this during demand time. पण जेन्ना स्पीकर सर आम्ही एक साइडीन स्पिरिच्युअल टुरिझम प्रमोट करता, इंटरनेटार स्पिरिच्युअल टुरिझम दाखयलें जाल्यार जग दाखयतले. पण स्पिरिच्युअल टुरिझम इन गोवा दाखयलें जाल्यार पयलो येतलो तुका promoting spiritual tourism आमकां गोंयाक इव्हेंट मेळ्ळा TTF हैदराबाद विरेश दामानी पळय स्पिरिच्युअल टुरिझम इन गोवा. स्टार नंबर 121 जो बाब विरेशान सांगलो सगळो रिप्लाय दिलो आमी ताका. ताणें विचारलें आमी रिजनरेटिव्ह टुरिझम कंट्रींतले पयले टू स्टार्ट विथ रिजनरेटिव्ह टुरिझम नॉट ओनली सस्टेनेबल. We are talking about economy, we are talking about environment, we are talking about society, we are talking about tourism being inclusive and we have started working towards it. We have started working on Ekadasha Tirtha to support our idea of religious and spiritual tourism. We cannot be Chennai. We cannot be where spiritual tourism at that level. We are combining Goa, sea, sun, sand, sea and wellness. Goa, sun, sand, sea and sports. Goa, sun, sand, sea and spiritual. These are stanzas which we are coming with. And ताज्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना स्पिरिच्युअल म्हणटा एकादशा तीर्थ काढले इतली वर्सां कोणेच चितूरा भाव स्पिरिच्युअल टुरिझम एक्झिस्ट इन गोवा. टेम्पल 100 वर्सांची 1000 वर्सांची पेडणेच्यान काणकोण आसा कोणेच केन्ना आयडेंटिफाय केली ना. ह्या सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत वी हॅव आयडेंटिफायड. वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग ऑन 11 temples. We have started supporting these temples and the ecosystem will be driving this year where we are talking about spiritual tourism in Goa. Now this is not a focused spiritual tourism. 4 दिसांक जो टुरिस्ट येता ताणे 2 दीस स्पिरिच्युअल करचे. 3 दिसांक जो टुरिस्ट येता ताणे 1 दीस वेलनेस करचे 2 दीस स्पिरिच्युअल करचे. हो कॉम्बो जावपाक दीस वाडोवपाक हो गोंय सरकाराचो प्रयत्न फॉर क्वालिटी टुरिस्ट. कमिंग बॅक टू दिस टायप ऑफ थिंग्स स्पीकर सर एक सायडीक इन्फ्लुएन्सर रॉंग मेसेज दिता आमी उलोवंक लागता. Media speaker sir barita go Goa gone. Don't we think that media also should be responsible? Media from Goa writing go Goa gone. प्रश्न असा भितर बसून करपाक जाय. आनी ऑलवेज साइड द एक्झाम्पल ऑफ जपान. जेन्ना सुनामी जपानाक जाली भायर कोणाकूच कळना सुनामी कितल्या लेवलाची आशिल्ली. जपान वॉज फिनिश्ड. दे केम बॅक but they never spoke about it outside the world. They didn't create that fear and anxiety outside the world because they gave the confidence, come to Japan, we are ready for you. This is the approach we should take. Tourism is a place which is very competitive. Ups and downs will be there. Ecosystem is there. And ecosystem is not what we created in this year. This has been legacy. आम्ही इन्क्लुसिव्हली पोवचे पडटले. आमचे जे स्टेक होल्डर्स ताका सांबाळचे पडटले. तांणीच टुरिझम ड्रायव्ह केल्ले आसा. एट द सेम टायम वी हॅव टू प्रमोट दिस. आनी ताच्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना आमी रिस्पॉन्सिबल रावतात तेन्ना खुबश्यो गजाल्यो जाग्यार पडटा. स्टेटमेंट आयलो आनी तो आमी हायप करता. हांव सदांच म्हणटालो सनबर्न येतलो काय ना घे सगळे मिडिया सनबर्न नॉट कमिंग सनबर्न कमिंग. हांव म्हणटा सनबर्नाक आनी पब्लिसिटी करपाची गरजूच ना की 99% पब्लिसिटी आमीच करता की कमिंग टू गोवा नॉट कमिंग टू गोवा. ह्या वर्सा आतां आयले ना फरक पडलो ना फिगर्स तितलेच आयले नंबर्स चेंज झाले ना. ताच्या खातीर स्पीकर सर म्हजो एक प्रयत्न आसा सांगपाक म्हणल्यार फरक पडलो. एक मिनिट लेट मी फिनिश. एकूच म्हजो स्पीकर सर हांगा प्रश्न आसा हो आज उत्तर जे हांव दिता इज अ पार्ट ऑफ मी and home department sitting together and replying. I will definitely, we are always sitting with CM and CM is supportive as far as this type of issues are concerned. We will ensure that anything brought, आता बाब कालूश आणि युरिन म्हाका फॉरवर्ड धाडलो इंस्टाचो ब्लॉक केलो आणि इमिजिएटली सायबराक सांगले एक्शन घे टू वॉट वी नीड एक्शन ऑन. ऑलरेडी मुवमेंट केलो जस्ट टू कीप इट एज द हाऊस टू बी इन्फॉर्म्ड. पण हाज्या खातीर स्पीकर सर म्हजो एकूच आसा पॉलिसी तयार जातल्यो. Government is a continuous process, tourism is continuous, but this is the mainstay of the economy. Yes. Our only request is whatever we work, we may have a lot of chat differences, but let us end of the day work together as Goa and tourism together. Very good. Private member resolution. Shri Alex Reginald Lawrence may move the resolution.
The House recommends that the government have a time-bound revival roadmap coupled with a new dynamic policy focused on grassroots infrastructure, youth development, and a sustained professional league to be formulated device to enhance Goan state football. Because of football. The resolution before the House. Whoever and members of the resolution may speak. Speak. No speak. I think football, Manohar Parrikaran, when he was the Chief Minister of State, he had declared as a state sport in 2012. I think Honorable Speaker, who was also a member of that, at that time when he had announced, तेच फाटल्यान GFTA केले, तेच फाटल्यान जायत्यो वस्तू केल्यो. आतां एक पर्टिक्युलर क्लबा देखून पयशे दिताय, सगळ्यांक दिनाय. आतां तरी आसतना फुटबॉल म्हणटे आमगेले GFDC म्हणटी सारकी हें जाल्या. सारकी तितून टेक्निकल डायरेक्टर ना, तीन कोचीस नाय, तांकां फंड्स ना, तेंगे रिव्यूइंग द परफॉर्मन्स पासून कांय जायना, तेंगेले इतली परिस्थिती जाल्या. They are coming to us to their request to have even grants and salaries. Because sir, standard ashkon kitko hoy sottale. They require the players required to be incentivized. Playerank kityan jattor incentives diwpa jay nale te kitko hatle. How will our players go to the national team? Amgele we have to discuss it. Ada national team ang hetol dalari tank kide salary kiditla grant tank kitko how they will sustain if they have to practice, put in 4 hours, 5 hours of practice every day. Grounds, infrastructure pasun, ek according infrastructure na, according grounds are issue ha. Ata ame kurtore amgele Zaid players ale, like Armand Kulaso, who has been an international player, Goa Kerkar award winner, plus Dronacharya award winner. I will come to that later on. Ata best coaches ale, but amgele team soy sonne. आमगेले मारिया रिबेलो जाला, बेस्ट कोच जाला, a referee, Anton Ribel जालो, my Roy Barreto, Robert Fernandez, जायत players जाले, at latest younger players also have gone, Michel Castana जाला, Levan Castana जाला, plus in the national teams पासून in तुगे FC into पासून आमगेले players जाले, like Joku, Sebastian पयली हाय player, Leopold, João Agustin, Cyril Rodrigues, Joaquim Gunja, Rock Carneiro, Joan Carneiro आता, Nixon Castana आताचे, आता इतू player झाले. How will such players पुतून जावपाक? आमगले constituency नी, कुर्तोरेन constituency नी, आखे गोंयान. When I talk of football players, we are talking of whole of Goa. Because sir, आता how do we? The theme is that football. Everybody loves football. I was talking to honorable member Amgelo Dr. Shetty. Virtually impossible football. You don't speak to him, you speak to me. You don't speak to him now here. I am speaking to the speaker who is right now presiding on the chair. I am not speaking to him. I referred him. I am correcting myself. I am not. When you refer to him, when he speaks to you. I am not cross-talking. I am referring him. So he was telling me, Honorable Speaker, तू काम ठिकात होता है, कैसे हाल नहीं आता? Next time पासून तू ठिकात होता है, Speaker sir. Many member, you finished? So, next member. Because sir, now we will aim for it. Even virtually, so like there were players for so many years. What are we doing for football? That minister will reply to you. Who say, give your points. Minister anxiously waiting to reply to you. Kide? Minister is there? Anxiously waiting to reply to you. Speaker, coach party. Speaker sir, so what I want is that GFDC tugeli ahati, potun, it has to be revived. Players coaching जावपा जाय. आणि आता national team आता players पासून award winner पासून prizes दिताय. आमगेले द्रोणाचार्य award winner तुमगेले prizes आहे, prize money हा. ते आता they have to be recast.
same old figures are there. They require some more funds to be given there. They require that Puttundam Tenka prize money, Tenka Vadelo Zai. Ada, each and every local team, why not give them some funds? Funds nahi mujana. But I think funds are inga masile galdela mashe bora padta. So we could, this is our demand. We are in the form of the resolution. We are demanding. Let it go on record at the house. Very good, very good. That we should have these things. And football mula kide football mula le, आज everybody is busy on mobiles. One of the reason why people are going to mobiles also football on tenga avenues nahi. They have no people have to play. How to get them back from mobiles and to can't think kitko potun ground ratle kitko thank sunlight metoli. Gara round tenga vitamin D recommend. This for gara hai aburiyan. This is part of the curriculum. Curriculum dekho na amgele sports promote keldalari. We are highlighting this issue. Sports promote keldalari. Amko bara portale. At least the younger children, the new generation will go into on the ground and become stronger. Because sir, I am putting these facts before this, and I would like the Honorable Minister to throw light on this and see what is your roadmap. There should be a clear, defined roadmap to having a better football status for Goa and India. Venji, Honorable Member Venji Vegas. Because sir, I stand in support of the private members' resolution raised by our colleague Shri Alex Originals. Because sir, building a robust football infrastructure in Goa with a vision of nurturing young talent. Goa has a rich football heritage and often called as the football capital of India. Because sir, what is the point in saying double engine sarkar aha yaha te ha jenna कितेय मागील जाल्यार पयस ना म्हणटाय जाल्यार तेज्या बरें आनी डबल इंजिन आसून फायदो ना सिंगल इंजिन आसता म्हाका दिसता कितें जाल्यार कितें पडटालें पूण हांगसो आतां मागलोले पाटी पयस नाय ट्रेनी टिकेट दिवपा पयस आसना भुरग्यांक सो ही परिस्थिती जाल्ली आहा सो हाऊ कॅन वी हॅव अ विजन विथआउट हॅविंग द रिक्वायर्ड फंड्स and in order if we do not have funds in the state or we are unable to get central funds in order to build up a global platform for all our young talents that are getting groomed in Goa and who would like to get groomed. So Speaker sir, why don't we come up with some partnership programs where we can secure funds? पैस नाही म्हणून लोकांक सांगच पडना की आमी एक गरीब स्टेट आमकां पैस नाही आनी ताका लागून आमगे फुटबॉला भुरग्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा जायना आनी बरो एक प्रोग्राम करून आमच्यान मुखार व्हरपा जायना जरी तरी हे परिस्थिती आहा आय थिंक वी नीड टू पुट अप अ वर्ड आउटसाइड with other states and do a state-wise, interstate partnership to strengthen grassroots and school level programs. We need to ensure to put up a partnership to develop world-class infrastructure. We need to ensure that enhance coaching and talent pathways. ह्यो सगळ्यो गोष्टो जरी तरी आमी एक्झिक्यूट कोतले जाल्यार खरे मनांतल्यान एक प्लॅन करपाक गरज आहा आनी मनांतल्यान हो प्लॅन करता जाल्यार कितकोन करतलो ते हे बजेटा सांगपाक गरज आहा. If we have to strengthen football, if we have to strengthen the funding for football, not able to get from the central, जाल्यार दुसरे स्टेटींग कडे मागोवन कोण पूण आमच्यांनी एक विजन तयार करपाक जाता आनी एक विजन तयार केले जाल्यार आमगेले भुरग्यांक हो मुखार फुडार जो आहा फुटबॉलाचो हो नर्चर करपाक आमकडे जातलो. थँक्यू स्पीकर सर. विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to speak on the private member resolution moved by our colleague Alex Reginald Lores. Speaker sir, the resolution makes a specific reference to grassroots infrastructure and youth development in football. First, Goa is supposed to be the football capital of India. Football is supposed to be our state sport. Now what this house has today is that this is no longer truth, it is just a slogan. I will tell you how. In reply to a LAQ question, the government was asked how many grassroots football training camps were conducted in Goa for children under 8 and under 18 over the last 2 years. Answer is, in 2023, 3 football camps were conducted. 2024, only 1 camp was conducted. So you have 4 camps in 2 years for the whole of Goa. And how many young footballers are identified through this talent scouting program? Nil.
And how many tournaments or exposure programs were provided to these children? Nil. So Speaker sir, I don't blame the minister because he's become minister recently. But the fact of the matter is, football is our state sport. We are trying to make football capital of, Goa the football capital of India. But when Reginald makes a reference to grassroots infrastructure and youth development, we are doing nothing. So this is not development, this is neglect. Now let us, Speaker sir, let's see what the government's own experts are saying. In October 2024, the Goa Football Development Council organized a football summit. More than 100 football stakeholders participated. The report is submitted to the government. Report starts with a blunt admission. It says, Goa football is on a downward path. Starting agud sangta downward path. Kidak 90% of football grounds in Goa are unusable. Government stadiums are so expensive that clubs cannot afford to use them. In states like Odisha, Bengal, Hyderabad, football clubs get stadium free or at subsidized rate. In Goa, even our top ISL club is charged huge fees, making tickets expensive and fans run away. 40% of the tickets are given free. So the financial model of football is destroyed and stadiums are empty. Worse, the GFDC is without a technical director for 4 years. For years now. So there is no technical leadership, there is no coaching pathway, there is no youth development system, there is no football vision. Speaker sir, GFDC has now asked 5 crores for football development. But money without reform is just a waste. The report clearly says that create a football infrastructure fund, lease unused grounds to clubs so that they can be used, fix rentals at 100 rupees per hour for village clubs and 500 rupees for professional clubs. So football becomes affordable again. Build artificial turfs in North, Central and South Goa so football continues even in the monsoons. Reduce stadium charges for Goan clubs instead of treating them like commercial tenants. Speakers have stopped flooding matches with free tickets and destroying the ticket-paying fan culture. Appoint a technical director and development officers immediately to develop youth football. The Reginald's resolution talks about youth development. Speaker sir, the government has allowed football to drift, slowly, silently, while pretending everything is fine. If this house is serious about Goa's future, then football should stop being treated as a slogan and should be treated as a system with timelines. Timeline, a system with accountability, a system that takes a child from a village ground and gives him professional future. Until that happens, every talk of Goa as India's football capital will remain nothing more than a memory. Football does not grow from the VIP box downward. It grows from the village ground upward. Goa's roots have been allowed to wither. Here, this has to stop. Government has to understand football and then the government must implement Goa Football Development Council's recommendations. Speaker sir, व्हडले कोण फुटबॉलर येता मेसी आयलो आमकांय दिशिल्लें गोंया येतलो काय म्हणून गोंया काय गोंया आमी भलत्याकूच हाडटात ते करूंक जाय आसलें तुमी गोंया बेसीक हाड अशें मागीर तेन्ना करूंक जाता इट कॅन बिकम अ बिग फेस्टिवल बाय इटसेल्फ बट वी आर नॉट डुईंग इनफ सो आय सपोर्ट Reginald's contention that government has to do lot on grassroots infrastructure and youth development. श्री चंद्रकांत शेट्टी सर आजचे जे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आसा म्हजे ऑनरेबल कलीग अलेक्स रेजिनाल्डान हे केला हांव इतलेंच सांगूंक शकता की बिचोली आमचो म्हणटात तो बिचोली वॉज नोन वन्स अपॉन अ टायम फॉर फुटबॉल बिचोली फुटबॉल क्लब म्हणून आसलो 65 years बॅक मागीर तो 1967 डेम्पो सोजा क्लब जालो आनी आतांचो तो डेम्पो फुटबॉल क्लब आसा हो पयलीं बिचोली फुटबॉल क्लब म्हणून सुरू जाल्लो म्हाका एक कित्याक सांगूंक सोदता तर आमचें बिचोली छत्रपती शिवाजी मैदान आसा पण आज जे तो ग्राउंड आसा तो आमी आज रिपेरूय करूं शकना कित्याक तो ग्राउंड रेव्हेन्यू म्हणटा आपलो ती कोमनिदाद बिचोलची म्हणटा आपली म्हणटा पोजेशन आसा म्युनिसिपालिटी कडेन आसा आनी ह्या ग्राउंडार बरे बरे प्लेयर तेन्ना खेळलेले सो तेन्ना कशें सुभाष सिनारी बर्नर्ड ओलावरो कालिदास गाड मनोहर पेडणेकार मागीर नवे प्लेयर्स लायक जयंत दोट आनी हो जो तेन्ना क्लब आशिल्लो न्ही वॉज अ टीम विच वॉज रँक अमॉंग द टॉप इन फर्स्ट डिविजन लीग हो बिचोली फुटबॉल क्लब आशिल्लो आनी
तेन्ना ह्या ग्राउंडार खेळला. आज ग्राउंड ना म्हणजे म्हाका इतलें सांगून आमच्या बिचोले टॅलंट आसा. कितलेशेच भुरगे बरे फुटबॉल प्लेयर गोंयचे न्ही नॅशनल प्लेयर जावंक शकता. सरकारान जर आमकां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो, खास करून म्युनिसिपालिटीक एक बरो ग्राउंड दिलो, बरी ट्रेनिंग दिले, जाल्यार बरे फुटबॉल प्लेयर जावंक शकता. आणि हे जर फुटबॉल प्लेयर हांकां जर आज आमी सपोर्ट करना जाल्यार वदू हो आमचो रेजिनल उलयतालो ते घरान बसून मोबायलार बसता, तांकां विटामीन डी गावना. दॅट इज करेक्ट. आनी ते कितें जाता सगळेच भुरगे पणजे येवंक शकना, म्हापसा येवंक शकना खेळपाक. पण जर थंय एक बरो ग्राउंड सरकारान सिरियसली, म्हाका दिसता स्पोर्ट मिनिस्टर सिरियसली हेचेर विचार करतलो. म्युनिसिपालिटीन 15,000 वोटर्स आसात, थंय एकूय सरकाराचो ग्राउंड ना, खंयचीच जागा ना. सध्याचो शिवाजी मैदान सुद्धा सरकाराचो न्हू, ते सुद्धा कोर्टान लास्ट 26 वर्सां कोर्टान आसा. आज आमी हात लावन रिपेर सुद्धा करू शकना. ही परिस्थिती आसा. एका टायमार बिचोले सगळे गोंयचे लोक बिचोले येताले फुटबॉल खेळपाक पळोवपाक. सो म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, हे परत रिवायव जावपाक ही काळाची गरज आसा. टॅलंट सगळो आसा. इट इज समथींग लायक दीस. लास्ट वतना म्हणटा एका टायमाक म्हणटाले गोंयच्या भुरग्यांक IITक एडमिशनां मेळना. आज प्रत्येक वर्सा कितलेशाच गोंयच्या भुरग्यांक IIT मेळटा. तर कित्याक? आज आमच्या भुरग्यांक 8वे पासून तशी ट्रेनिंग दिता, तसे क्लासीस सुरू जाला. ते पेस म्हूण आकाश म्हूण म्हणजे कितें आमचे कडेन टॅलंट आसा. आज आमी त्या भुरग्यांक सपोर्ट करता. आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सपोर्ट करीत जाल्यार आमचो गोंयचो भुरगो खंय पावूंक शकता. पयलीं म्हज्या टायमाक IITक एक दोगांक गावताले. आज वर्साक कितलेशेच म्हणजे ऑलमोस्ट शहरान एका शहरान 4-5 भुरग्यांक IIT गावता. सहज आपण गावले म्हणटा तो IITक एडमिशन म्हणटा. एज इज IIT इज लायक नथिंग. आमच्या टायमाक मेडिसिनाकच गावपाक मुश्कील आसताले. सो इट इज ऑल अबाउट द फॅसिलिटी अँड द इन्फ्रास्ट्रक्चर. थँक्यू. Mrs. Delilah Lobo. Speaker sir, I rise to speak on private member resolution passed by my colleague Alex Reginald Lawrence, and I would speak on grassroots infrastructure only. First of all, we have to restart the residential academy which had been discontinued due to COVID outbreak. कोविडाक लागून ही रेजिडेंशियल अकॅडमी आसली ती डिस्कंटिन्यू जाली. ही परती चालू करचे म्हणून आमचे मागणे. रेजिडेंशियल अकॅडमी will help to develop the child as a student and as a player. Secondly, बाबा आमच्या विजयन सांगला ते प्रमाणे अपॉइंटमेंट ऑफ अ टेक्निकल डायरेक्टर फॉर GFDC. A technical director has an important role to play in setting up the training module for the coaches, introducing new training techniques for the coaches, and above all, giving the right direction and taking football, especially football which has been running in our Goan blood, and bringing back golden glory days to our state. Or technical director na kitli वर्षात झाली तो परतो अपॉइंट करचो. To consider raising the coaches' remuneration, coaches can be assigned to nearby schools to train school teams during their PT period by working out curriculum with the headmasters and PT teachers. Coaches are qualified with AIFF licenses as per grades. The ground staff ha त्यांका 98 rupees मेळतात hourly basis. त्यांका 200 रुपया करचे per hour. Encouraging GFDC to restart the grassroots league program, we have 37 centers. By including other academics, this will become a big league program. And it encourage GFDC teams to play with outstation teams from different states. And pre-academy for girls needs to be again continued. This would be some of my suggestion to make our grassroots level for football more strong. Thank you, Speaker. Shri Rodolfo Fernandez. Speaker sir, म्हाका आमचो ऑनरेबल MLA रेजिनाल्डो बरेंतले बरें तेणें तें रेजल्युशन हाडलें तेजेर उलोवपाच्या स्पोर्ट्स फुटबॉलाचेर. फुटबॉल जावन आसा आमच्या गोंयकाराच्या रोगतानूच आसा स्वताच. आनी बऱ्यांतले बरे फुटबॉल प्लेयर आहा तशीच आतां चेडवांय आमचे फुडें सरता. आनी हांकां गरज आहा तांकां आनीक तांकां फॅसिलिटी दिवपाक. ऑनरेबल CMान तेज्या ह्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर कितल्याच एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन ग्रावंड केल्ले आहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडिल्ली आहा. आनी तशेंच पोन्ने ग्रावंड आहा तेय घट करपाचे आनी तेचोय
इन्फ्रास्ट्रक्चर अपडेट करपाची तेजी गरज आसा आनी हे कोतलो जाल्यार कितें आसता भुरग्यांक कितें आसता तेंच्या मदें कॉम्पिटिशन जावंक जाय आनी जेन्ना कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना भुरगे वयर सरता आनी कॉम्पिटिशन कोतलो जाल्यार तांकां 2-2 दिसांनी तेंच्या आख्ख्या गोंयांत जर टुर्नामेंट चालू जायत जाल्यार हे टुर्नामेंट जेन्ना चालू आसता तेन्ना भुरगे तेंच्या मदें कॉम्पिटिशन जाता आनी भुरगे वयर सरता आनी हे कॉम्पिटिशन कोतलो जाल्यार गरज आहा गोवोरमेंटान एक इनिशिएटीव घेवपाक CSRचेर कंपनीक तेणी इनिशिएटीव घेवपाक लावंक जाय तांकां रिक्वेस्ट करूंक जाय की तेणी CSRचेर टुर्नामेंट घडोवन हाडचे म्हणून एक कंपनीन तर एक टुर्नामेंट करीत जाल्यार आख्ख्या गोंयांत न्हू सगल्याक टुर्नामेंट जातले आनी आमचे भुरगे वयर सरतले हे म्हाका रिक्वेस्ट आसलो की हे टुर्नामेंट करचे आनी गोवोरमेंटाकय व्हडले लॉस ना आनी भुरगे आमचे वयर सरतले आनी इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचेर आमचे भुरगे पावतले तशेंच कितें आसता ग्रावंड जे गोवोरमेंट ग्रावंड आसता आनी आमचे विलेज भुरगे आसता वाड्यांचेर भुरगे आसता कितें आसता एक पाट गोवोरमेंट तांकां परमिशनां दिना ग्रावंडार खेळपाक एक पाट ग्रावंड आयडल आसता ह्या भुरग्यांक आमच्या फॅसिलिटी दिवपाच्यो जाता तितले भुरग्यांक शेवोन दी कितें आसता जितले भुरगे शेवतले तितले वयर सरतले आनीक अशें करून आमचे गोंयान आमचे वन ऑफ द बेस्ट स्टेट आमची गोंयान इंडियेक जावंक शकता थँक्यू स्पीकर सर Ganesh Barkar. Speaker sir, I stand to speak on the calling resolution moved by my colleague Alex Reginald. Speaker sir, आमी पळयता की फुटबॉल हो गोंयचो स्पिरीट आनी गोंयचे काळजांतलो स्पोर्ट हो म्हणपाक शकता आनी ताका लागून आमचो जो हें आसा फुटबॉल दिसता आमचो सिंबॉलीक फुटबॉल आसा आनी फुटबॉलाक लागून जेन्ना आमी पळयता की ऑफिशियल स्टेट स्पोर्ट्स आसून बसून ताका डेव्हलपमेंट प्रोस्पेक्टीव कितलो लॅकिंग जाल्लो आसा आनी ह्याच लॅकिंगेक लागून आमी एवरी टायम हेच्या पयलूय कितलेशे फावटी हेजें डिस्कशन जालें पण अजून पर्यंत गेल्या ती 4 वर्सां आमी पळयलें की तें प्रमोट जावपाक खूब अपयशी ठरलेलें आसा स्पीकर सर आतां जो स्पेशल स्टेटस 2012 फुटबॉलाक गावलो आनी ऑफिशियल जो स्पोर्ट्स म्हणून जालो आनी जेन्ना आमी पळयता की आमच्या कल्चरान जो ग्रासरूट कल्चर जो आसा तितून आमचो फुटबॉल एक गोवन आयडेंटिटीचे भितर गेल्लो आसा आनी गोंयची आयडेंटिटी घेवन आमी फुटबॉल जेन्ना वयता तेन्ना आमची जबाबदारी जाता ह्या सभागृहाच्या सगळ्या मेंबरांची जबाबदारी जाता की कशें आमी फुटबॉल प्रमोट करचें आतां स्पीकर सर थोडे तुमकां प्रोस्पेक्टीव सांगता कित्याक लागून प्रमोट जायना आतां हितून कितें आसा स्पीकर सर 2 हें आसा एक सेक्टर जो आसा तो म्हणजे GFDC आसा जो गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा हेज्या अंतर्गत जो 12 वर्सां पर्यंत ताका डेव्हलपमेंट करपाक मेळटा भुरग्यांक दुसरे जे आसा ते GFA आसा आतां ही दोनी जे एसोसिएशन आसा हे दोनी कडल्यान चालू आसता डेव्हलपमेंट करपाक पण स्पीकर सर कितें जालां आतां GFDCचे पळोवया आमी GFDC स्पीकर सर आतां कितें जाल्लें आसा की मॅन पावर लॅकिंग जाला आतां कसो लॅक जाला आतां आमी पळयता की कोचीस तितून रिक्वायरमेंट कितें आसता कोचीस आसा एडमीन स्टाफ आसा मागीर तुका सेंट्रल हेड आसा ग्रावंड पर्सन्स आसा आतां स्पीकर सर आतां आमी पळयलें जाल्यार जो कोचीस आसा ते गोंयान 70 आसा एडमीन स्टाफ 10 आसा जो सेंट्रल हेड जो आसा 36 आसा ग्रावंड पर्सन्स 36 आसा आनी टोटल स्टुडंट स्पीकर सर म्हणल्यार आयज म्हाका दिसता मिनिस्टरान आयकून घेवचें टोटल जे स्टुडंट आसा ते 3000 आसा आतां इतलो कमी मॅन पावर घेवन आमी GFDC चलता आतां ती कशी चलता कितें चलता कोण जाणा कित्याक ताका स्पेशलिस्ट आसपाक जाय स्पीकर सर आतां आमी पळोवया एडमीन स्टाफ जे आसा तितून 10 एडमीन स्टाफांतले ओन्ली 2 जाण जे आसता ते टेक्निकल आसा आतां टेक्निकल म्हटल्यार ते क्वॉलिफायड आसता आतां तितूनचे म्हटल्यार तुमी 10 हितूनचे 2 जाण आयज आख्ख्या गोंयभरान GFDC डेव्हलपमेंट करपाक 2 जाण पळयता स्पीकर सर तितून व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी क्रुशियल रोल प्ले करता तो टेक्निकल डायरेक्टर आतां स्पीकर सर हांगा कशें जाल्लें आसा आतां टेक्निकल डायरेक्टर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसा आनी हेका लायसन जे लागता ते AFCचे लागता एशियन फुटबॉल कॉर्पोरेशनाचे लागता सो ते जेन्ना लायसन आमकां लागता ते लायसन घेवन तो येता आनी तो आख्खो प्लॅनिंग करता कशें आमी डेव्हलपमेंट करतले स्पीकर सर हांगा आतां अशें आसा की हे लायसनींग अथॉरिटीज ना म्हणल्यार हो कोण आसा तो ना आतां तेणेन कितें तेजो हें कितें आसता स्पीकर सर तेजो ही मेक्स द करिक्युलम करता तो सिलेबस रेडी करता द फुटबॉल स्टायल कितें आसा ती रेडी करता एटॅकिंग करता पोझिशन करता डिफेंडींग करता हें ते सगळें तो फॉर्मुलेट करता आनी गेल ती 12 वर्सां जालीं आतां हें मातशें मिनिस्टरान आयकून घेवपाचें गेल ते 12 वर्सां जालीं हो टेक्निकल डायरेक्टर ना GFDC 12 वर्सांनी अजून पर्यंत डायरेक्टरूच हें करूना सो मेन प्लेयर म्हटल्यार जो रन करतलो हें सगळी गेम तोच ना कशें GFDC रन जातलें आनी कसो फुटबॉल प्रमोट जातलो हो व्हडलो प्रश्न चिन्ह जाला
स्पीकर सर आमी पळयता की रिव्यू करपाक हे कोचांक रिव्यू करपाचें आसता हे तेणेन करपाचें आसता आतां हे 70 कोच आसा म्हणटा पण 70 कोचांक रिव्यू करपी डायरेक्टर ना सो हे जे सरकार कितें करतलो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा स्पीकर सर आमी फुडें पळोवया आतां हे कोच आसा हे कोचान 3 सेक्शन्स आसा 3 डिविजन आसा एक तो डी सी बी आनी ए आतां हेंची सॅलरी स्ट्रक्चर पळय ग्रास रुटा वयलें सांगता हे व्हेरी इम्पॉर्टंट हितून सॅलरी स्ट्रक्चर डी जो आसा तो कोचाक 12,000 मेळटा सी आसा तेका 15,000 मेळटा बी आसा तेका 18,000 मेळटा आनी ए आसा तेका 20,000 मेळटा स्पीकर सर हेत आमी डिस्क्रिपन्सी हे पे डिस्क्रिपन्सी आमी जेन्ना पळयली तेन्ना एसएजीन आमी पळयता एसएजीचे जे पेमेंट आसा तो मिनिमम 40,000 आसा म्हटल्यार कोच हांगा कित्याक रावतले 12,000ची सॅलरी आतां हो 12,000ची सॅलरी समज जीएफडीसीन करता नाल्यार तेका एसएजीन 40,000 सॅलरी मेळटा डिफरन्स पळया तुम्ही कितलो डिफरन्स आसता 28,000 डिफरन्स आसा सो हो जो डिफरन्स आसा हितून क्लियर कट कोच थंय विलिंगनस दवरिना तो पार्ट टायम एक तर येतलो नाल्यार तो हे ट्रेनिंग दिनासतना वयतलो स्पीकर सर हेकाच लागून सरकारान हेजेर लक्ष डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आमी आतां कमिटीचेर येवया जीएफडीसी कमिटी जी आसा तेजेर येवया आतां जीएफडीसी कमिटी आतां न्यूली अपॉयंट केली थोडे चेअरमॅन जालो आनी कोण जाले आतां हितून स्पीकर सर कितें आसा तेंची ब्रेन कितें आसा हे डेव्हलपमेंट करपाक कितें आसा ह्या कमिटी जे मेंबर्स आसा तेंची ब्रेन कितें आसा काय पॉलिटिकल कोण इन्फ्लेशन आसा म्हणून तुमी तांकां मेंबर करता म्हणून तांकां तुमी कितें करता हेंय कळपाक जाय कित्याक स्पीकर सर इतलीं वर्सां हेंच जालां आनी ताका लागून हे स्लो करून आमचें फुटबॉल डिक्लायन जाता आतां थंय मेंबर सेक्रेटरी आसता आतां मेंबर सेक्रेटरीचें कंट्रिब्युशन फॉर गोवा फुटबॉल हें कितें आसा हेणेन ही इतलीं वर्सां जालीं ते रिव्यू केले कित्याक 12 वर्सां समज टॅक्निकल डायरेक्टर ना जाल्यार हे रिव्यू केल्लें आसा हें म्हाका दिसता आयज मंत्री परत तांकां चार्ज गावल्ली आसा तेंच्यांनी हें लक्षांत घेवपाक जाय स्पीकर सर आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो जो आमकां दिसता खूब जाण हांगा उलयले ते म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना आतां हांगा कशें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तेजो ऑडिटूच केल्लो ना आतां आमी जेन्ना हें पळयता की सेंटर आसपाक गरज आसा आतां एकेडमी जीएफडीसीची एकेडमी आसपाची गरज आसता बट जीएफडीसीची एकूय एकेडमी आतां सद्याक ना गोंय म्हटल्यार इतलीं वर्सां 2012तल्यान सुरवात जाली आनी 2026 जाले म्हटल्यार एक बसून जीएफडीसीची एकेडमी गोंयांत ना सो हितून क्लियर कट फॅसिलिटीज ज्यो प्रोवायड करपाक जाय तेका टोटल फॅसिलिटी लॅक जाल्ले आसा स्पीकर सर आमी पळयता की जीएफडीसी हें ना पण सेजाची एकेडमी आसा सेजाची एकेडमी आसा आनी सेजाचे जे आसा तांकां जो हितून आमच्या जीएफए टुर्नामेंट जे आसा तितून खेळपाक मेळटा पण गोंयचे आमचे जे जीएफडीसी आसा तेंचे खंयची टीम ना आनी तांकां खेळोंक मेळना आतां हें कित्याक लागून हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान लक्ष पळोवपाक जाय स्पीकर सर गेले ते 12 वर्सां ग्रास रूट डेव्हलपमेंट जावंक ना हे ग्रास रूट डेव्हलपमेंट करपाची गरज आसा आनी हे करतले फुटबॉल प्रमोट जातलो नाल्यार फुटबॉल प्रमोट जावचें ना आमी हांगा जी रेजोल्युशन मांडटा हेच्या पयलू आमी उलयल्ले आसा तरी पूण सेम हें जाता फुडें वयता आतां हे जेन्ना 12 वर्सांचे भुरगे जाले आतां फुडें कितें जाता फुडें आमी जीएफएन येता आतां जीएफएन 2 टायर आसा टायर 1 टायर 2 आतां हितून आमचे युथ जे आसा युथांक डेव्हलपमेंटाक लागून जीएफए आसा आतां जीएफएन टायर 1 आमचे नेम्पो जावं सालगांवकर चर्चिल सारखे क्लब आसा टायर 2 जर तुमी काबासा क्राउन क्लब सेंट सेबेस्टियन स्पोर्ट्स क्लब अशे खुबशे क्लब आसा तितून अंडर 14 अंडर 16 अंडर 18 आसा आतां हे स्पीकर सर कित्याक सांगपाचें कारण कित्याक हे जे क्लब आसा आयज ते क्लब सामके जाम पडलेले आसा तांकां सपोर्ट सिस्टम हो मात्तूय मेळना कितें जाल्लें आसा की प्रत्येक वेळा तांकां एश्युरन्सीस मेळटा पण एश्युरन्सीस जावन मागीर कांय जायना फंडींग लॅकिंग आसा जो अकाडमी आसा ती अकाडमी ना मॉनिटरी बेनिफिट्स जो कोचांक जाय तो ना टेक्निकल डायरेक्टर तो ना सो स्पीकर सर आयज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंटाचो आसा ह्या स्पोर्ट्स सेक्रेटरीन हेजी चार्ज घेवपाची गरज आसा आनी हें कितें जें सगळें आसा हेजेर लक्ष वेधून आमकां काम करपाक जाय आमी हांगा एश्युरन्स घेता मागीर थंय कांयच जायना सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हें जें रेजोल्युशन मूव केल्लें आसा हितून आमकां फुटबॉल कशें डेव्हलप करपाक जाय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आमी समज अशेंच रावले आनी परत हेंच केलें आनी मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की फुटबॉल डेव्हलप करपाक फंडींग करा कित्याक हो स्टेट स्पोर्ट्स आसा आमचो आनी आयज आमकां लज दिसता की ही परिस्थिती जाल्ली आसा आमी जेन्ना एक गेमीक वयता लज दिसता की कितलेच गोल आमकां पडटा पळोवपाक गोंयकारांचो
सो गोवा फुटबॉलान टॉप आसले आयज खंय ना खंय सकयल देंवता कित्याक लागून ही रिस्पॉन्सिबिलिटी GFDC आसूं GFA आसूं हेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ते फुडें वचपाक जाय. ते खूब टायम आमकांय आयकूंक येता की तांकां टायमली फंड एलोकेशन जायना, कोचिंग फॅसिलिटी मेळना, खुबशे आसता. हे सगळे करतले मिनिस्टरान लक्ष दवरचें आनी हे आतां रेजोल्युशन मूव केल्लेच आसा त्या रेजोल्युशनाचेर मातसो देखणाय घेवन म्हाका दिसता हे सगळे पॉयंट्स नोट करून आन्सर करचे. देव धन्यवाद. स्पीकर सर, जे आयज प्रायवेट रेजोल्युशन मेंबर रेजोल्युशन जे हाडलां आमचे कलिकान एलेक्स रेजिनाल्ड सरान आनी आयज आमचे जे गोंयचे फुटबॉलाचेर आमी उलयता जेन्ना आमचे ग्रासरूट लेवलाचेर जे आमचे प्लेयर आसा ते ग्रासरूट आमचे जे आमचे फुटबॉलाक वयर चडटले जाल्यार म्हाका दिसता चड गरज जे आयज आमचे भुरगे पयलीं कितें करताले पयलीं आमचे फुटबॉल ग्रावंडार खेळपाक वयताले पूण हालीं आतां सगळे आतां आमचे कलिकान उलयल्या मोबायलाचेर आसा. हांव मागता आमचे जे यूथ आमचे यूथ जे इस्कॉलान भुरगीं आसा ताका फायनान्शियली सपोर्ट करपाची गरज आसा. आयज आमकां इस्कॉलान जर भुरग्यांक जाल्यार आमकां फुटबॉलान वयर हाडटले जाल्यार आमी इस्कॉलाची जी स्पोर्ट्स फुटबॉलान आमकां ताका हाडपाची गरज आसा कित्याक ताका फायनान्स ना. फायनान्स दिले जाल्यार म्हाका आमचे जे यूथ आसा ते ग्रासरूटाचेर आमचे वयर येवपाक शकता. तशेंच स्पीकर सर आमचे कोट्टाली जो आमचो क्लब आसा म्हजो क्लब आसा कोट्टाली विलेज स्पोर्ट्स क्लब आसा हो कितलींच वर्सां जालीं 1985 टील डेट आयज पासून हो क्लब आमी चलयता आनी हे क्लबार आमी जावं 3rd डिविजन 2nd डिविजन जावं 1st डिविजन आनी आयज आमी प्रोफेशनल लिगेक पावलेले आसा. आनी आमकां हे फायनान्शियल प्रॉब्लम आमकां भरपूर जाता कित्याक हो इतलो फंड आमच्या लागीं क्लबाक ना कित्याक आमचो हो क्लब जावन आसा विलेज क्लब. जेन्ना दुसरे क्लब आसा ते जे कंपनी आसा तेंच्यान चलोवपाक जाता पूण जे आमचो विलेज क्लब आसा ते व्हेरी डिफिकल्ट जाता. हांव मागता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं तशेंच सीएमा लागीं तुमी आमकां जे विलेज क्लब आसा ताका फायनान्स प्रावड करचे कित्याक आमकां ह्यो फायनान्स आमकां कंपल्सरी कित्याक आमचे ना जाल्यार आमचे जे क्लब आसा स्लोली आमचे डावन जावपाक शकता. कित्याक आतां आमच्या क्लबान अंडर 14 चलता अंडर 16 चलता अंडर 20 चलता प्रोफेशनल लीग चलता अबाउट 120 प्लेयर आमचे लागीं आसा. हे आमकां चलोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. हांव मागता आमच्या सीएमा लागीं तशें स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं तुमी आमकां हे लोकल जो क्लब आसा ताका हेल्प करपाक कित्याक ना जाल्यार आमकां अशें आमचे जो फुटबॉल जे गोंयांत चलता इतलो आमचो रक्ताचे सगळे आमचे रक्त सगळे क्लब चलयता. हांव मागता सगळे आमचे गोंयच्या लोकां लागीं की जे आमचे भाव भयणां आसात जे आमचे फुटबॉल पळयतात हांव मागता हे आमच्या क्लबाक तुमी आदार करचो म्हणून. थँक्यू. श्री कृष्ण सिल्वा. स्पीकर सर, हे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन श्री रेजिनाल्ड रॉबिन्सन हे हाडलां तेजेर उलोवपाक. स्पीकर अशें आहा कितें आमचे गोंयकारांक शीत कोळी नुस्त्या ना जाल्यार आमकां निर्बळ ना तें आमकां टेस्ट करपाक पडटा. तशेंच आदी जायते वर्स पयलीं आमची भुरग्यां फुटबॉला पांय माल बघा ते बरी भितर आसनासले. स्पीकर सर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमचे सगळे विलेजीस आहाय जावं वेर्ली आंबेली आसोळा चिंचोली शिर्डी ड्रामापूर दिगारपाळी सांजेर सालजोरा हे नांव तुवें आयकलें आसतलें फुटबॉला मॅपाचेर. ह्या विलेजांतले जायते प्लेयर नॅशनल इंटरनॅशनल जाले वेरियस क्लबां जावं ते बॉम्बे जावं गोंयच्या क्लबां व्हडल्या क्लबां खेळटा तें नांव हाडलें. हे खेळटाले खंय हे पयले प्लेयर्स जाय ते शेतां खेळटाले आनी खंय ओपन स्पेस मेळटा थंय खेळटाले तांकां मोच पासून आसनाय ते नासतोणें आमचे नॅशनल इंटरनॅशनल आनी वेरियस क्लबां खेळ्ळे. पूण आयज कितें जालां आयज ती शेतां नाय आनी ती ओपन स्पेस घर काडलें बिल्डींग काडलें ती नाय. पूण गोवोरमेंटान लुगार एक्वायर करून ग्रावंड बांदले. आयज सकाळींच्या 0 वराचेर हांवें मेन्शनूय केलां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ग्रावंड आहाय ते कंप्लीट नाय आनी कंप्लीट आहाय तेचे मेंटेनन्स ना. आनी एक क्लासीक एग्जाम्पल सकाळीं सांगलें आमचो थोडे कंट्रो ग्रावंड तूं इतली इन्वेस्टमेंट केल्लें आहा येदो बरो ग्रावंड आहा कॅपेसिटी आहा पूण थिंग आयज पासून 10 वर्सां जालीं थिंग आयज पासून भुरगे खेळपाक मेळना. हांव मागता जरी तर हे फुटबॉल वयर वयतले जाल्यार हे पयलीं ग्रावंड आहाय तेजे मेंटेनन्स जावपाक जाय आनी ते इनकम्प्लीट आहाय ते कंप्लीट जावपाक जाय. स्पीकर सर आनी न्यू स्टेडियम ग्रावंड बांदचे पयलें आमगे रिक्वेस्ट आहा जे ओल्ड हाती घेयले कन्स्ट्रक्शन आहाय ते पयलीं कंप्लीट करचे आनी मागीर तुवें न्यू ग्रावंड घेवचें म्हणून. आनी हे आमचे इतलीं वर्सां पेंडींग आहाय ते कंप्लीट कर कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची विलेज आहा ते खंय फुटबॉला मोगी आहाय. गोंयांत नांव वाडलें वेरियस क्लबान ते एक टायम आहलो आमच्या आंबेली चिंचोडे क्लब आहले असली टीम आहले की तेमकां
प्लेयर्स फायनल 11 सिलेक्ट करपाक डिफिकल्ट जातालें कित्याक कोण बरो खेळटा तो कोण आहलो पूण आयज ती सिच्युएशन ना तसली सिच्युएशन हाडपाक जाय कितले इतले बरे सगळे प्लेयर बरे आसपाक जाय सिलेक्शन करपाक डिफिकल्ट जावपाक जाय सो स्टेज येता जाल्यार मागता हो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आहा तो पयलीं जाता तितले बेगीन कंप्लीट कर आनी आमच्या भुरग्यांक ते खेळपाक दी Shri Nilesh Kabra. 2 points. I support the resolution moved by my colleague Regional Bab. And Atta Santan Babu Leila Bashir. The FDC was started for a cause, but I don't think it has developed any cause. Ani koitari football je amche goinche मोग आशिल्लो तो मोग कोण तरी इंडिविज्युअल लोकांनी एकठांय जावन हो इंडिविज्युअल कंपनी करून ते फुटबॉल प्लेयर अजूनही आहा. So I will suggest that since GFA is recognized by Sports Authority, the clubs under them from professional, 3rd division, 2nd division, 1st division, and then I-League or whatever, should have an organized structure of government funding them. Because I think they are well placed in giving the local talent a position to boost their talent. आणि खूपशे क्लब आमच्या वाठारान आमच्या गोवा गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब इट हॅज कम फ्रॉम लोअर ग्राउंड आता ते प्रोफेशनल आज 12-13 वर्सां जाली खेळटा बट इट व्हेरी डिफिकल्ट टू कंटेन कित्याक आतां पयलीं भशेन प्लेयर्स नेवर चार्जिंग आय रिमेंबर ओल्ड प्लेयर जे आज कोचीज आहा ते सांगता की आमी जेन्ना प्रोफेशनल खेळटाले तेन्ना आमकां व्हडलेसो पयशे मेळनासले आतां डिमांड्स ऑफ प्लेयर्स आर बिकम व्हेरी हाय आय एम नॉट सेइंग दे शूड नॉट बिकॉज इट्स अ कॅरियर बट खंय तरी गव्हर्मेंट हॅज टू सपोर्ट देम विथ मिनिमम सम सॉर्ट ऑफ आनी थंय कितें जातलें स्पीकर सर JFDC what purpose it was set up is not happening and that is why today GFA has teams from under 20, under 15, under 16 and all these players get opportunity to play for all these professional clubs. So that is why some sort of a hand or support right from all of them as per their structures should be given by the sports ministry so that football in Goa can come back to the places where I remember in my old days we used to win Santosh Trophy, we used to, all national trophies used to come to Goa, which has now stopped coming to Goa. I don't know. I hope sports minister has taken charge, he will do something. I used to tell the earlier sports minister also, but somehow things do not materialize. With the new sports minister, I feel that he should do, and he was a sports minister in the past also. He knows what I speak. So I hope he does it in this right earnest and before the next budget, he comes the policies to support these clubs. Thank you, Speaker sir. Mrs. Divya Rani. Speaker sir, I'm here to support the motion moved by Honorable MLA. आमच्या भागान 2 FDCG centers आसा एक वाळपय आणि एक माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जरम्या but like the other MLAs have also stressed on ताका जे कितें तांकां किट्स जाय युनिफॉर्म्स जाय ट्रेनिंग जाय ते योग्य तरेन तांकां टायमली मॅनरान मेळना सो आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की तुम्ही मातशें लक्ष घालचें बिकॉज दीज सेंटर्स आर नॉट लुक्ड आफ्टर एट ऑल बिकॉज लास्ट 3 वर्सां तांकां मेळूं नाशिल्लें देन आय रेक्ड अप दीस इशू and finally तांकां फर्स्ट टायम ओनू तांकां किट्स आनी शूज मेळ्ळे आनी पूण नवे जे कितें भुरगे जॉइन जाले आनी दीज आर ऑल अंडर 14 यंग टॅलंट तांकां ह्याच वयाचेर नर्चर करपाक जाय कित्याक योग्य तरेन तांकां ट्रेनिंग मेळपाक जाय योग्य तांकां टिचर्स मेळपाक जाय आनी कोच मेळपाक जाय तांकां तर ते टायमली कोचिंग तर जालें जाल्यार टुमॉरो दे कॅन गो अँड प्ले बिकॉज फुटबॉल इज व्हेरी डियर टू एवरी गोवन आमचो स्टेट गेम ही आनी आय थिंक इट्स व्हेरी डियर टू एवरी गोवन सो ताजे खातीर आमच्या भागान पसून ग्राउंड्स हांव मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां की आमचे कितले ग्राउंड्स आसा म्हज्या भागान पर्यांत उलयता हांव एटलिस्ट 4 ग्राउंड आसा which belong to SAG which belong to the sports department but they are in such dilapidated condition ते तर तुम्ही तर डेव्हलप केले एटलिस्ट प्रत्येक वाड्या प्रत्येक पंचायतीन एक there will be one place for our young talent to and we can nurture this young talent म्हणटा तशें हे तर ग्राउंड्स तुम्ही हातान घेतले आनी मातशे थोडे पसून डेव्हलप केला हांव म्हणना की सामके चड फॅसिलिटीज दिवन बट बेसीक फॅसिलिटीज टफ आनी चेंजिंग रूम्स बेसीक फॅसिलिटीज वॉट इज निडेड आनी मेन म्हणटा ते कोचिंग भुरग्यांक आनी किट्स हे तर बेसीक दिले आनी तुमी तर हे ग्राउंड्स तर मातशे डेव्हलप केले जाल्यार एक 4 तरी आमचे ग्राउंड्स आसा भुमिकेचो तर हांव उलयकूच ना भुमिकेचो इज अ व्हेरी बिग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वीच कॅन बी डेव्हलप जे हांव Honorable member. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours.
The question is that the duration of the sitting of the House be extended by 3 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की आमचे जे ग्राउंड्स आसा ते जाता तितले बेगीन हातान घेवन कित्याक म्हाका पोरू प्रॉमिस केल्लें जे when I had asked for a question that was in July 2024 की ताजे जाता तितले बेगीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल ऑक्टोबर आनी डिसेंबर 2024 जातले म्हणून पण ताजे अजून जावना एक ग्राउंडाचे तर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे तर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जाला बट 6 म्हयने जाले अजून टेंडर जावना सो हे जे ग्राउंड आसात मागता की बेगीतले बेगीन तुमी एटलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल करून मातशें डेव्हलप करात आनी टायमली आमची 2 GFDCची जी सेंटरां आसा जी भुरगे खूब यंग टॅलंट आसा एवरी इयर संख्या वाडत आसा एक सेंटरान ऑलमोस्ट 100 भुरगीं आसा दुसऱ्या सेंटरान 60 भुरगीं आसा तांकां टायमली किट्स टायमली शूज युनिफॉर्म्स मातशें टायमली पावयात बरे पैकी कोचिंग तांकां दियात म्हणून सो दॅट वी कॅन रिवायव दीस द सेंटर्स इन आमच्या ग्रामीण भागान आनी आमचो टिकून दवरपाक हो फुटबॉल जो आमचो स्पोर्ट आसा तो थँक्यू स्पीकर Shri Ullas Toygar. स्पीकर सर आज प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन बाब रेजिंद्रलान घातला तेजेर उलोवपाक उबो रावला स्पीकर सर आमच्या नावेली गांवांत चडांत चड फुटबॉल प्लेयर आमच्या नावेली गांवचे जावं ते सेजार स्पोर्ट्स क्लब साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब जावं देपो स्पोर्ट्स क्लब अशा खेळपी खुबशे प्लेयर आज पळयता आमच्या नावेली गांवांत खुबशे ग्राउंड मारल्या आमच्या दवल्ली हांगासर एक 4.5 कोटी खर्च करून ग्राउंड मारला पूण आज ह्या ग्राउंडाचे मेंटेनन्स जायना स्पीकर सर ह्यो ग्राउंड बांदला तेजे आयज गेटी जावं तेजे रूफ हे रातचे कोण तरी चोरून व्हेल्ले कडेन आसा कारण हे मेंटेनन्स जायना पंचायत म्हणटा आमकां मेंटेनन्स करपा कडेन आमकां तितले कडेन पयशे ना ह्या खातीर मागता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन की हे ग्राउंड मेंटेन करपा सुद्दां खंय तरी तुमी प्रोविजन करचें म्हणून Honorable Minister. Honorable Leader of Opposition. स्पीकर सर हे रेजोल्युशन जे बाब रिजनलान मांडला खूब गरजेचें आनी म्हाका दिसता दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम that you are speaking on this private members resolution on football and last 2 years at least continuously resolutions gatla calling attention gatla demandaच्या वेळार उलयले because Goa that was known for football Goa and Calcutta आमचे भुरगेपणान were states that were recognized in the country. And now if you look, currently it is Calcutta and Northeast that are producing certain pool of players. Because jenna football हे आमचे state sports म्हणून declare केले. आणि त्या वेळार GFDC क्रिएट जाली पहिले स्पीकर सर इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हणटाय ते पहिले गोवा फुटबॉल असोसिएशन वॉज द पेरंट ऑर्गनायझेशन ऑफ फुटबॉल इन द स्टेट अंडर गोवा फुटबॉल असोसिएशन most of the members, most of the presidents of Goa Football Association religiously wanted to promote football in Goa. Zoritor, ami barikse 2010 backwards Zoritor till the 90s. If we look at the tenure of Goa Football Association, because there was dedication with most of the presidents at that particular time. Football was more like charity. Football was more close to their hearts. Jenna football grassroots promote करपाचो एक प्रयत्न त्या वेळाच्या सरकारान केलो. त्या वेळार आमकां याद जाता नेहरू स्टेडियमांत
18,000 20,000 लोक जाव आय लीग मॅचीक. आनीक जेन्ना जीएफडीसी क्रिएट जेन्ना सेटअप केली 5 कोटी 2 कोटी पयशे दिले ग्रास रूट प्रमोट करपाक. त्या वेळार जीएफएचे आनीक जीएफडीसीचे नातें तुटलें. नातें जेन्ना तुटलें, they were supposed to work together. Somehow they became two parallel bodies. And the original focus जो आशिल्लो to promote football, म्हाका दिसता somehow they both went at loggerheads. आज जेन्ना दुख जाता, if you look, last 2 years there was no chairman. Recently you have appointed Glenn Ticklow. He himself is a footballer. He has played for our club. Speaker sir, आज जे GFTC आहा, there is not a single member of Goa Football Association जे तुम्ही reconstitute केला. पोत्ते झूज मांडपाचे. Without GFA, can GFDC function? Without GFDC, can GFA function? So everyone are taking decisions individually. Last time, म्हाका याद जाता मुखेलमंत्री हिंगा पेंडिंग फीज लास्ट 6 months तुवें सांगलोलें ऑक्टोबरान आपूण तूं मान्य स्पोर्ट्स मिनिस्टर त्या वेळार स्पीकर आशिल्लो 10 कोटी कितें पेंडिंग आशिल्ले आनी मुखेलमंत्रीन आमकां सांगलें की हे सगळे पयशे तो दितलो म्हणून जीएफए. कितले पेंडिंग आसा ओ कितले पयशे दिलेले आसा. तो the point, honorable speaker, is that today when we have a chairman, but Viresh said 12 years, correctly, technical director in GFDC is not there for 10 years. So whose failure is this? GFDC is an organization that is working with the sports department. They have been given a role to basically look at promoting football at the grassroots. पण आज जरी तो चोयल्यार स्पीकर सर टेक्निकल डायरेक्टर ना अजून ना. आनीक जे आज आमी फुटबॉल प्रमोट करपाक म्हूण सांगता, यू सी द फ्लॉ. देर इज नो सिरियसनेस. स्टेट स्पोर्ट or a parent organization of football is starved of funds to the tune of 10 crores. थोडेशे अशें म्हणटा की प्रायव्हेट तेंगेले पयशे घालून जीएफए चलता. In the past, several well-wishers, I will not take the names of all the presidents of everything. Speaker sir, एक बारीकसो फंक्शन म्हाका दिसता विजय आशिल्लो, रिजनल बाब आशिल्लो, दिगंबर बाब आशिल्लो, सालसेट फुटबॉल क्लबान ऑर्गनायज केल्लें सेलिब्रेटिंग. आतां तूं चीफ गेस्ट आसलो, तूं पावना, ते रावताले तुका. सो बेसिकली दॅट मॉडल, ही वॉज चीफ मिनिस्टर देन एज वेल. I believe 2007 to 2012 was a golden period for football. If you look at the number of Santosh Trophy wins, if you look at the way everything was good for football. But आज speaker sir, coordination जायना. पयले सुवातेर हांव माननीय मंत्री कडेन, माननीय मुखेलमंत्री कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंगेले डिफरन्सीस आहाय जाल्यार ते सॉर्ट आउट करपाक जाय. जीएफएचो प्रेसिडेंट मुखेलमंत्रीचो सारको इश्ट, तांकां एक टेबलाक हाडून, जे आय अग्री टू वॉट बाब चंद्रकांत शेट्टी इज सेइंग. टुडे इफ आर boys can get into IIT, into such things, it is because of training. So we are failing. हे GFDC म्हणटाय ते सिरियसली तुमी घेवपाक जाय. हितून म्हाका दिसता जे डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हूण दोन तुमी हाडपाक जाय, एक नॉर्थ गोवा, एक साऊथ.
आणि मेन मोठो जे बाब आंतोन वाजान सांगिल्लें तें आनी क्रुजान आज जरी तर आमचे फुटबॉल गोंय उरलेले आसा राखलेले आसा then it is because of the inter-village registered clubs. And these clubs, एक प्रथा जाता, जेन्ना GFA चे election जाता, these clubs are lured, they are said that उमके वर्सा तुमकां उमके पयशे दितले, GFA उमके दितले, एश जातले, तेश जातले. But these clubs are the real people today in the state that is promoting, that is protecting our fabric when it comes to Goan football. Traditional club. एक club, example, Chandor Sports Club, Cement Trophy म्हणून organize करता speaker sir. 5,000, 6,000 लोक ज्या पद्धतीन organize करता for the love of football. म्हाका दिसता जे ये सगळे मनीस आज दे आर लायक एंटीक पीपल त्या फंक्शनाक बाब दिगंबर कामत आशिल्लो विजय आशिल्लो आमी ऑल द प्लेयर्स वर प्रेझेंट डे दॅट वॉज अ पूल ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स सालसेट फुटबॉल क्लब एट दॅट टाइम बट टुडे स्पीकर सर आज दीज क्लब्स जे इंटर विलेज क्लब्स आसा आय लीग जे क्लब आसा all are in losses. Football today is like charity. Let us be honest, in Calcutta, it is a religion and it is protected. जरी तर तुम्ही example मोहन बगान आणि ईस्ट बेंगॉल गेमी गेले म्हाका याद जाता हांव 4 वर्सां आशिल्लो 5 वर्सां आशिल्लो ती गेमी कॅलकटा सॉल्ट लेक स्टेडियमाक 60-70 हजार लोक आणि आमी वयताले आमगेले टीम घेवन आमी भिताले अरे कितें जातलें काय म्हणून सगलो लोक सारको भायर स्टेडियमा भायर आनी चुकोन जेन्ना जरी तर कितें रॉंग जालें यू शूड सी दॅट स्पिरीट टुडे आय फील दॅट स्पिरीट इज लॅकिंग इट इज नायस ऑफ द चीफ मिनिस्टर जे जेन्ना अकॅडमीच्या लॉन्चिंगाक ही वेंट ही प्लेड फॉर द सेजा फुटबॉल अकॅडमी बट टुडे द रियल पिक्चर इज स्पीकर सर की हे जे टॅलंटेड प्लेयर आहा ते गोंयच भायर वयताय जे भुरगे आहाय हाय लेवल ट्रेनिंग comparable to what is abroad. Today you have academies like FC Barcelona, Chelsea Football Academy, Arsenal Football Academy, all these academies that you have, they promote when children, when they are 3 years old, 4 years old, they start playing. And Goa was also moving in that trend, but Goa आज आणि एक प्रॉब्लेम जाता. थोडेशे टीमी मध्ये फिक्सिंग जाता. मॅच फिक्सिंग आणि जेन्ना हे मॅच फिक्सिंग जाता कित्याक प्लेयर्स वॉन्ट टू मेक अ क्विक मनी आज प्लेयराचो फ्युचर आज सेफ ना आनीक जे अपकमिंग आणि प्रॉमिसिंग प्लेयर आसा आज मर्चंट नेव्ही वेता दुसरे कंट्रीन वेता बिकॉज तांकां फुटबॉलान करियर दिसना ताका टॅलंट आहा जे टॉप लीगाचे क्लब आहा जे दुसरे इंटर विलेजाचे क्लब आसा म्हाका दिसता तुम्ही पयले सुवातेर आनी हे तुम्ही म्हाका अश्युरन्स दिवपाक जाय यू कॉल देम यू इंटरॅक्ट विथ देम यू गेट अ फोरम आय थिंक इन बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब दी आदले स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो बाब गोविंद आशिल्लो बाब दिगंबर कामत आशिल्लो एक चार्टर कसो केल्लो फुटबॉल प्रमोट करपाक वेर वी आर फेलिंग so that continuation should be taken forward. Where we are failing, there is no doubt about it. Aaj football is more commercial. Anik tumche grant je tumi dita, ye grant should reach the grassroots village clubs. Tumi football, you are a physical education teacher. I remember watching you right when I was very young from the visitors thing when you were sports minister. But today, Jenna, you are a footballer. CM is a football header. It's a very, very serious problem today. Anik retirement nantar, ya football player late Manor Parikaran ek
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान सांगलोलें, म्हाका दिसता तूं तेदो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो, एक पॉलिसी फॉर्म्युलेट करपाक प्लेयराक जे आमच्या देशाक कंट्रीक जे हेटा should be employed by the government after retirement, and this process should be automatic. हे म्हाका दिसता you should seriously look in your policy. Speaker sir, sports infrastructure आज गोंयभर आसा आनी access आसा, but that sports infrastructure should be given to these clubs or to schools at a minimal charge. आज आमच्या कुंकोळच्या बागान ग्राउंड आहा, चार्ज लायताय 8,000 रुपया, no doubt, but when schools, there should be some minimal fee, schools and different people. आज जरी तर हे फुटबॉल प्रमोट करतले, क्लबामध्ये फुटबॉल अकॅडमी जावपाक जाय. सेजा अकॅडमी was a very old one, they can afford it. If you look at major clubs, anik the first league, Goa League professional league पडे हा, he rejuvenate जावपाक जाय. The spirit is not the same what was years before. Artificial turfaचे जे ग्राउंड आहा ते वाडपाक जाय, पावसान नॉर्मल ग्राउंडाचे हेडपा जायना. सो हे जे प्लेयर त्या टायमार हुंय प्रॅक्टीस करतले. आज तुगेले म्हाका दिसता स्पीकर सर, it is a very, very important subject. I expect the Honorable Chief Minister, the Honorable Sports Minister to call GFDC, call GFA, get a charter done. If you feel, I think a lot of football lovers are there. You all can invite us as MLAs also. We will also be present, because giving them 5 or 10 crores today, if it is resolving the future of football, then it is our duty, we are duty bound to make sure that financially, whatever we need, या budget session, तुम्ही या क्लबांक जरी तर 165 or 175 club are inter-village, if you all support them, then I believe that future is going to be bright in the state of Goa. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. स्पीकर सर, या सभागृहाचे सदस्य माननीय आमचे अलेक्स रेजिनाल्ड आणि जे प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें आसा त्या संदर्भात रिप्लाय करता आसतनाच जो हांव एक आतांच अपोजिशन लिडरान उल्लेख केल्लो आसा, 10 वर्सां हांव एज अ फिजिकल एज्युकेशन टिचर म्हणून काम केलां, म्हणजे एक्चुअल फिल्डाचेर आशिल्लो. आणि त्या उपरांत म्हजी एक एज्युकेशन सोसायटी चलता आणि त्या सोसायटीक म्हणजे म्हजो जो पिंड आशिल्लो स्पोर्ट्साचो तो फुडें कंटिन्यू करता आसतना वेगवेगळ्या गेमी भितर ज्यो आसा न्ही, जवळ सादारणशे 25 ते 30 भुरगे दर वर्साक नॅशनल रिप्रेझेंट करता. आणि तातूंत एक सेंटर म्हणजे GFDC सेंटर म्हजे कडेन चलता. त्यामुळे हांव इतल्या खातीर सांगता, प्रॅक्टिकल जे डिफिकल्टी आसा त्यो म्हाका खबर आसा. आणि आज सभागृहाच्या सदस्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे ज्याने रेजोल्युशन मांडलें, अलेक्स रेजिनाल्ड, विरोधी पक्ष नेते आणि बाकी सगळ्यांनीच तुम्ही म्हणजे फुटबॉला संदर्भात हुस्को आणि गोंयच्या एकंदर फुटबॉला संदर्भातलो बाकी सगळे जे प्लेयर आसा तांचो हुस्को, की GFDC सेंटराचो हुस्को आणि प्रॅक्टिकल तुमच्या जाग्याचेर ज्यो ज्यो डिफिकल्टी आसा त्यो तुमी मांडपाचो प्रयत्न तुमी केल्लो आसा. आणि हांव ह्या वेळची इतलें सांगन, सद्याक जी सगळी परिस्थिती आसा म्हणजे सरकार फुटबॉल आणि फुटबॉल फुडें वचपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की 2012 सालाक आमचे स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर आणि हाचोच विचार करून म्हणजे फुटबॉल हो प्रमोट जावचो, स्टेट गेम म्हणून डिक्लेअर केली आणि ताजे उपरांत जे आसा न्ही फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील जे आसा न्ही त्या वतीन सुरू केली. आणि तातूंत एक प्रकारे आमी म्हणजे आतां मेरेन जे विचार केले आसा जर जायत 36 सेंटरां ऑल ओव्हर गोवा चलता. आणि ह्या 36 सेंटरां भितर 2300 प्लेयर्स जे आसा, विद्यार्थी आसा, भुरगे तातूंत ट्रेनिंग कोचिंग घेता
आणि साधारणशे 65 कोचीस त्या वेगळ्या सेंटराचेर काम करता आणि ह्या सेंटराचेर काम करता आसतनाच आमी आमचे त्या भुरग्यांक फुडें फाटीं जावं येता पण तांकां किट डिस्ट्रिब्युशन धरून तांकां डायट मॉर्निंग आनी इव्हिनिंग ह्या सेंटरांक दिवपाचो प्रयत्न करता की तातूंतल्यान त्या भुरग्यांक म्हणजे एक तर डायट वेवस्थीत मेळ्ळो किंवा तांकां जर किट जर मेळ्ळें आसत जाल्यार तांकां एक उत्साह येता आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान तांकां म्हणजे प्रमोट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो प्रयत्न ह्या JFDCच्या सेंटरांतल्यान प्रयत्न चालू आसा आणि आतांच आमी आमच्या फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलाक एक बरो डायनामीक जे आसा न्ही चेअरमॅन दिल्लो आसा ग्लेन टिकलो आणि ताज्या लिडरशिपी खाला ज्यो आतां ज्यो कांय तुमी समस्या प्रश्न म्हजे समोर दवरले ते हांवें नोट डावन केल्ले आसा आणि ताचेर एक वेवस्थीत जे आसा न्ही आमी जे प्लॅनिंग करपाक शकले जाल्यार बऱ्याचपणान जे आसा न्ही ताजें सोल्युशन येवंक शकता हो जालो JFDच्या जी सेंटरां जी 36 सेंटर आसा त्या संदर्भात बऱ्याचशा जाणांनी आपल्या आपल्या भागांक आशिल्ली समस्या दाखयल्ली आसा पयर हल्ली ह्या दिसाक हांव सेक्रेटरीसान सुद्दां बरेचशे आमदार आसा की ताणें आपल्या आपल्या भागांक जी सेंटर चल्ला आसा तेंची परिस्थिती म्हजे समोर हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ती कशी बरी चलतली आनी ताचो मुखेल उद्देश जो आसा तो आमकां फुलफील करपाचो प्रयत्न करचे पडटले आज आमचे कडेन SAG जे आसा न्ही आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हाच्या अंतर्गत जे प्रोफेशनल लीग ज्यो मॅचीस आसा टिमी आसा तांकां आमी सपोर्ट करता आनी ताच्या माध्यमांतल्यान आमी स्पोर्ट्स नर्चर करपाचे प्रयत्न करता त्याच बरोबर आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा भितर दर वर्साक आमचे अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 ह्यो गेमी रेग्युलर चालू आसता आनी आमचे कडेन जवळ 15 म्हणजे RCC सेंटर जे आसात की 15 RCC सेंटर आसात की त्या आमच्या RCC सेंटरांतले ते आमचे जे कोचीस आसा ताच्या माध्यमांतल्यान फुटबॉल नर्चर करपाचे म्हणजे आमी प्रयत्न करता त्याच बरोबर संतोष ट्रॉफी आमी खेळटात तशेंच बांदोडकर ट्रॉफी खेळटात आमकां लक्षांत ICL मॅचीस हांगा जाता सुपर लीग जाता तशेंच हांगा इंटरनॅशनल कांय वेळाचेर इव्हेंटी जाता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की गोंयभरांतले एक फुटबॉल मळाचें एक वातावरण जें आसा तयार करपाचे दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करता हांव ह्या वेळाचेर तुमकां हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की आत्ताच म्हजे कडेन जवळ 4 म्हयन्या पयलींच ताबो आयिल्लो चार्ज आयिल्लो आसा आनी त्या नुसार हांवें म्हज्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिल्लें आसा म्हजे कोचिसांक डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी आज तुमी जी सजेशनां म्हाजे समोर दवरलीं त्या सजेशनाचोय विचार आमी गंभीरपणे करता आनी तातूंतल्यान जर म्हाका लक्षांत आयलें तें आमच्या स्पोर्ट JFDCच्या कावन्सिलान जशा तरेचे पयशे खर्च करपाक जाय तसो करूंक ना त्या वेळार तांकां खर्च करपाचे आनी प्रॅक्टिकल ज्यो आसा ताज्यो ज्यो विशय आसा ते फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तेंच्यो ज्यो अडचणी आसा त्योय समजून घेवपाचो प्रयत्न करता त्यामुळे ह्या वेळाचेर तुमकां एश्युरन्स दिता जे की आमी सगळे जाण म्हणजे तुमचे सगळ्याचे विचार लक्षांत घेवन जे आसा की गोंयांत स्पोर्ट्स आसा किंवा त्या फुटबॉल जो आसा न्ही तो फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केला दुसरी आनी एक गजाल अत्यंत म्हत्वाची लक्षांत आयल्या की इन्फ्रास्ट्रक्चरा संदर्भांतले की बऱ्याच वेळाचेर म्हज्याय निदर्शनाक आयला गोंयांत आसा न्ही बाकीच्या स्टेटी परस आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब चड आसा पूण ताजो मेंटेनन्स ज्या प्रमाणे जावपाक जाय तें जालें ना ही लक्षांत आयली आसा त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा की हांवें की जे आमचे ग्रावंड आसा जेंचे मेंटेनन्स आसा आमी पयलीं करुया जी आसा ती गोश्ट आसा आमी सांबाळुया आनी ती पंचायत आसतली ते क्लब आसतले किंवा तांचे कडेन जर आमी वेवस्थीत जर सांबाळपी मनीस आसा ताका तांणी दिले आसत जर जाय जाल्यार त्या ग्रावंडाचो उपयोग जो आसा न्ही तो बऱ्यापैकी जावपाक ताज्याय फुडें वचून एक स्टेप आमी मारपाची गरज आसा आज गोंयांत जर विचार केलो जर जायत न्ही की आमकां सादारणसो 6 म्हयने पावस पडटा आनी 6 म्हयने पावस पडटा आसल्या कारणान जे आसा न्ही जे नॉर्मल आमचे ग्रावंड आसत जर जायत जाल्यार थंय दलदल आनी बाकी किचड जाता आनी त्यामुळे
तो वापरपाक ज्या पर्यंत वापरपाक जाय तो वापरपाक जायना आनी त्या संदर्भात सुद्दां आमी एज अ सरकार म्हणून आमी विचार करपाक प्रयत्न करता की पावसांत सुद्दां जे आसा न्ही की बरे आर्टिफिशियल ग्रास आनी बाकी सगळे अशे जर ग्रावंड मेळ्ळे आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताचो फायदो जावपा येता अश्यो कांय गजाली हांवें मुख्यमंत्र्या समोर दवरल्यो आसा आनी त्या विशयाचो आमकां वच्चे पडटलें आमकां लॉंग टायम विचार करचो पडटलो की आमकां फुडल्या येणाऱ्या 5-10 वर्सां भितर आसा न्ही आमकां कशा तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय कशा तरेचे प्लेयर तयार करपाक जाय कशा तरेची स्थिती स्पोर्ट्सान हाडपाक जाय हाचो विचार करपाक जाय आनी त्या वयल्यान हांव इतलेंच सांगना की म्हाजे कडेन 3-4 म्हयने आयिल्लो चार्ज येवन जाल्लो आसा त्यामुळे फाटलो अनुभव लक्षात घेवन जो आसा न्ही म्हजो ग्रावंडारो अनुभव लक्षात घेवन जो आसा न्ही की GFAची सेंटरां किंवा GFA तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन जे आसा न्ही आमी कशा तरेन फुटबॉल फुडें व्हरपा येता हाचो विचार करुया आनी त्या वयल्यान हांव सगळ्यां कडेन मागतां की तुमी जी सजेशन दिलां की हाज्याय फुडें तुमी सजेशन दिवची आनी जेणे करून त्या सजेशन उपयोग आसा न्ही की गोंयचो एकंदर जे स्पोर्ट्स आसा न्ही फुडें वचपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुम्ही करतले अशा अपेक्षा व्यक्त करून माझे 2 शब्द वयता स्पीकर सर टेक्निकल डायरेक्टर मातशें अपॉइंट कर बेगीचे बेगीन आनी जे तुवें सांगलां सगळे मुखेलमंत्री सांगला मुखेलमंत्री म्हणजे फायनान्शियली सांगला आसतलें ते मातशें सपोर्ट कर ताका तो प्लेयर मरे तो पयलींच्यान फास्ट धांवतालो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना मातशें मेंबर रेजिनाल्ड दी मोठा आता GFA स्पीकर सर 1 second is very important GFA pending dues that are there almost 10 crores when you'll clear last time you said October when speaker sir नवीन जे आमचे कौन्सिल आसा ताका घेवन जे विषय उरले आसा ते GFDC GFA Goa Football Association GFA जो स्पोर्ट्सांतल्यानूच GFA गोवा फुटबॉल थ्रू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ओनली त्यांचे जी पेंडिंग ड्यूज उरल्या पळय न्ही ते आता सप्लिमेंटरी डिमांड जाले जाता ते बेगीन दिवपाक लास्ट टाइम ऑक्टोबर म्हणले सो मीन्स बिफोर मार्च दे विल गेट बिफोर 31st मार्च पेंडिंग कितें ड्यूज आहा पळय न्ही ताका येवपाचे बिफोर मार्च टेक्निकल डायरेक्टर मातशें बेगीन अपॉइंट करा ऑनरेबल मेंबर इट्स अ प्लेजर टू विथड्रॉ रेजोल्यूशन फ्रेंडा ते फंड्स दिले ते एपाटी मातशें ते पूण GFT तेंक पूण घाल एपाटी ते फंड्स दिले ते मुगे तुगे फ्रेंडाक ते एपाटी मातशें GFDC घाल आनी ते मातशें कोण फ्रेंड मुगे चड फ्रेंड सीएमागे चड फ्रेंड MLA रिफर टू मी हां सीएमागे चड फ्रेंड तेका आनी दिनाका हे GFDC पळय घाल आय एम Okay, now what's it? No, remember, it's a pleasure to withdraw resolution. GFDC बरो येतली. Okay. बरे हे एश्योरन्स घेन. उत्तम मरतो एपाट दिसता मरता का स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये म्हणलो. एपाट मास दिसता मरता फंड्स सीएमा गोडे माशे कॉन्फरन्स सर फंड्स तुये सगळे क्लब पड रजिस्टर्ड आहे 165 170 थँक दिवपाक तेंकाय दिवपाक जाय तुम्ही दिवपाक जाय Honorable member, are you satisfied with the answer? सीएम आले withdraw resolution. फ्रेंड आहे दोन्ही साइडी स्पीकरान आता ते एश्योरन्स दिन हांव विथड्रॉ करता Okay. थँक यू The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes. Aye. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Now, the next resolution. Mr. Antonio was may move the resolution. Speaker, sir, this House recommends the government to take serious note and bring action against person involved in road rage and rash driving in the state, which has become a major cause of threat to public safety, law and order, and loss of human lives. Enforcement mechanism should be strengthened in increasing traffic surveillance, patrolling, installation of speed detection systems, CCTV cameras, and use of breath analyzer, particularly in accident-prone and high-traffic area. Provision of imposing strict penal action against habitual and repeated offenders, including suspension and or cancellation of driving license or private under the law. Honorable member, you want to say something else? You can speak now only. किती आणि किती मुडपाच्या हो झाले. Because I'll do the statement first.
In this, they have to speak, then last you have to make. Last only? Last. Please sit, please. Please take a statement now. इतले आतां आमचे आमी पळयतात जावं पेपरांत पळयतात जावं आमी पेपरांत तशेंच आमचे न्यूज पेपरान मागीर सोशल मिडियाचेर आमी पळयतात इतले एक्सिडेंट जाता आमच्या गोंयांत आनी हे कित्याक लागून जाता हे आमचे कितलेशे यूथ जे एक्सिडेंट जावन आमचे मेल्ले आसा तशें सिनियर सिटीजन अशे होय आमचे जे व्हेकल जे गाडयो आसा ते ओवर स्पिडीन वयता आनी ताका लागून हे इन्सिडेंट जाता हांव मागता आमचे तशेंच आमचे रेंट कार आसात हे जे ट्युरिस्ट गोंयान येता हे ट्युरिस्ट गोंयान येवन आमचे जे ड्रांकन जे सोरो पिवन आमी गाडी चलयता तशेंच हे आल्कोहोल तांचे गाडयेन आल्कोहोलाच्यो बाटल्यो बी मेवता हे कितें आसा ते हे जे इलिगल जे आमचे जे परमिटां दिला ती कॅन्सील जावपाक जाय हेविली पेनल्टी ताका दिवपाक जाय बिकॉज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी रिसंटली 29 डिसेंबर 15-20 दीस जाले हो इन्सिडेंट जालो जेन्ना आमचे मोटरसायकल जेन्ना एक रॉंग सायडीन वयताली तेन्ना एक फॅमिली गाडी येताली फॅमिली ड्रायव्हर जेन्ना फॅमिली येता तेन्ना हो फॅमिलीन फोन मारलो ड्रायव्हरान फोन मारलो आनी ताका सांगले म्हणजे इतलो तुमी फोन कित्याक मारता कारण विचारपाक लागले जेन्ना फोन मारलो म्हणून हो बायक मोटरसायकल चलयता तो गाडयेन मोदें येवन ताका जायते त्रास नाका जाल्ली उतरां उलोवन ताका जायती धमकी बी दिली तेन्ना तेणी भरपूर तांचे लफडे जाले आनी तेन्ना ताणें फोन मारला म्हणून ते नायफ देखून ताणें भायर काडली हें अशें जावपाक जायना हांव मागता आमच्या सीएमा लागीं स्ट्रिक्ट हें एक्शन जावपाक जाय आनी तुका खबर आसा हें आमचें हें जातलें जाल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तशेंच पुलीस डिपार्टमेंट हेका एडिशनल पावर दिवपाक जाय नाजाल्यार हें आमचें अशेंच जातलें आमी एकामेकाक मारपाक लागतले आनी रश ड्रायव्हींग जावन हें आमकां हें प्रॉब्लम जाता हांव मागता सीएम सरा लागीं हें जाता ते भाशेन हाचेर एक्शन जावपाक जाय. Yes, all other members should not speak more than 2 minutes. Press to your point and your suggestion, Honorable Minister will reply. Mr. Ullas Tuwekar. Speaker sir, private member resolution बाब हातून वजान घातला तेजेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर आमी पळयता की एक्सिडेंट हो कित्याक जाता रश ड्रायव्हींग हे खुबशीं कारणां आसता वाहतुकीचे नियम तोडप गाडी फास्ट चलोवप सिग्नल तोडप रॉंग सायडीन वचोन खंय तरी दुसऱ्याची गाडी मारप निश्काळजीपणान गाडी चलोवप सोरो पिवन गाडी चलोवप जावं ड्रग्स घेवन गाडी चलोवप सायडीन चलोवपी खंय तरी मनशाक व्हरोन गाडी मारप किंवा एक मनीस रस्त्याचेर चलता तेजेर व्हरोन गाडी मारप अशे तरेचे खुबशे एक्सिडेंट स्पीकर सर हे घडटा केन्ना केन्ना आमचे पळयता आमी मॉडिफायड सायलेन्सर आसता केन्ना केन्ना हेल्मेट घालना गाडी चलयतना मोबायल वापरप आनी ह्या खातीर सुद्दां हे एक्सिडेंट जाता केन्ना केन्ना रोड रेज गाडी रागान खंय कोणा तरी चलोवप तेजेर आंगार घालप तेजेर धमकी तांकां धमकी दिवप स्पीकर सर आमी पळयता हे एक्सिडेंट कित्याक जाता आनी कितें काळजी घेवपाक जाय आमी पळयता की केन्ना तरी स्पीड ब्रेकर सारके आसना खंय तरी सिग्नलां सारकी आसना टायर खंय तरी झरलेले आसता खंय तरी हेडलायट सारक्यो आसना कॅपसिटीच्या भायर लोड घालप गाडयेचेर रस्त्याचेर पोटोल्स घातलेले पडलेले आसता आनी ह्या खातीर एक्सिडेंट जावपाक जायना ह्या खातीर आनी एक्सिडेंट जातकूर आमी पळयता की खंय तरी मनीस पाठीच्या मणक्यांक मार बसता मेंदूची दुखापत जाता मानेची दुखापत जाता पांयाचे हाड मोडटा केन्ना केन्ना कायमचे अपंगत्व येता आनी केन्ना केन्ना मेजर एक्सिडेंट जावन तो मरता सुद्दां आनी ह्या खातीर आमी हे जे रश ड्रायव्हींग करता हेजेर खूब कडक एक्शन घेवपाक जाय आमचे गोंयचे पुलीस बरें काम करता तांचेर वेळोवेळी तालांव दिता पूण जर आमी आनीक स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली जाल्यार खंय तरी एक्सिडेंट कमी जातले आनी लोकांचो जीव वाचपाक शकता. सीएम रिप्लाय करतलो. थँक यू. ऑनरेबल अलेक्स रेजिनाल्ड. स्पीकर सर एक्सिडेंट्स पड जाताय ते मेजर रिजन इज दॅट लायसन्स रोखडे मेळटा
आज पयशे आज गाडी घेता फाल्यां लायसन्स काडटा पर काडटा बेलगांव वयता हायवे ड्रायव्हिंग कांय नॉलेज ना डायरेक्ट सो वन ऑफ द मेन रिजन इज दिस सेकंड द procedure for licenses should be online and should be computer based. If you can't pass the test, तुमगे भाशेन पास जायना तुका लायसन्स ना. Like how they have abroad. Second, हे म्हणजे मोटरसायकल घेवन लायसन्स ड्रंकन ड्रायव्हिंगाक why Maharashtra police आक लोक भिता आनी गोंयचे पुलिसाक कित्याक लोक भिना? What is the reason? Why there should be political interference? Put one team across. कोण पड police wrong action घेतात ते काडून suspend कर. Noted. Chief Minister हांव हें कोत्ता मागोता we want an assurance today that anybody whoever in Goa is drinking and driving today from tonight they will be caught. कोण जावन तो हांव तेको चलयला म्हाका धरपाचो. Very good. कित्याक हांव the buck stops at me and begins at with me. हे जे सायलेन्सर घेवन भोंवताय स्पीडीन भोंवताय ते सायलेन्सरांचे रेड मारपा जाय. पयर DGPन बरें काम केलां. I just ordered in one video, he took action immediately. Very good. I am telling you that आमचे कुडतोरी constituency I want an assurance from the minister that हे सगळे कोण लायसन्स घाताय तेका all license silencer घेवन भोंवताय तेगे सगळे लायसन्स सगळे सायलेन्सर काडून भितर उडोवन अटॅच करून आख्खे गोंयचे तेंचे रोड रोलर व्हरपाचो. नाजाल्यार हें जावपा ना बंद. Somewhere this action and the last parties जे कोण आतां भायर सांगताय ते समजता गोंया में कुछ चलता है हे कुछ चलता है म्हणटे बंद जावपा जाय. कितको बंद जाताले? Owners of responsibilities on the police. If there is no political interference, police will act. And if the police doesn't act, put somebody to counter him. Yes. Put one team which will monitor. कोणागे complaint येयली, कोण tourist and कोणागे सुद्धा complaint येयली, police तेंकडे abuse उलयता, ओ police कोण तेजी action घेता, ओ police तेंका threaten कोत्ता, ओ police हें कोत्ता, जाल्यार everything will stop. His cases, what he has brought up will stop. All cases will stop. We will be like the Maharashtra police. Maharashtra police, चोय कोणा कापासताय जाल्यार चोय सरबीन भोंवपाक. Correct. कोणाको कापासताय ना, कित्याक कापासताय ना? So this has to be सारखे. Let's listen to Shetty now. Speaker sir, मातशें म्हाका उलयली. उलय 3 मिनिट जाले उलय तू. तुका नाल्यार तुका स्पीकर आतां मिनिस्टरी करून जावपाना, तुका तिगा दोश पडटलो. So तेका लागून हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर that we have to see this has to be taken seriously. I want a sarke assurance from the chief minister today. From tonight he will enforce it. Yes. Half the job will be done if this is done. Mr. Shetty, you can tell. हांव हें उलोवपा रावलां. स्पीकर सर तुम्ही जर एक्सिडेंटाचो जर डेटा पळयशात 2024 अराउंड 2600 एक्सिडेंट जाल्ले. दॅट कम्स टू अराउंड 8 ते 9 एक्सिडेंट पर डे. आणि जो डेथ जाल्लो इज अराउंड 286 पीपल. म्हणजे दिसान दीस एक्सिडेंट वाडत असतात. आता एक्सिडेंट वाडपाक खूप कारणां असतात. एक म्हणटा ते ओव्हर स्पीडिंग अंडर म्हणजे सोरो पिवन गाडी चलोवप आणि केन्ना केन्ना ब्लॅक स्पॉट. सकाळी हांव एक क्वेश्चन हांव 2023 विचारलेलो आणि तेन्ना म्हाका PWDन आणि तो डिपार्टमेंटान ब्लॅक स्पॉट दिल्ले. अराउंड 43 ब्लॅक स्पॉट्स आसा गोंयांत. आता 2025 क्वेश्चन विचारलो तेच ब्लॅक स्पॉट आसा. दॅट मिन्स कितें हे ब्लॅक स्पॉट इम्प्रूव करूंक नाका. आणि आता आमच्या बिचोला एक बायपास केला. सदां एक्सिडेंट जाता. हांव कितले फावटी PCAक बी सांगला तो केन्ना नोटिफाय करूंक ना ब्लॅक स्पॉट. मागीर 2-3 लेटर आपण आता कितें तरी करेक्शन केल्लें आसा. सो सगळ्यात पयलीं हे ब्लॅक स्पॉट बी इम्प्रूव करपाक जाय. तसोच आसा पेपर नाल्यार आन्सर दिताना तरी तशें मातशें इम्प्रूव करून दिवपाक जाय. दुसरें म्हणटात ते हे जे गाडी चलोवन जे सोरो स्पेशली ते येल्लो हे ते टॅक्सीज चलयतात ते येल्लो प्लेट वाले ते आणि खंय चलयता ते खबर ना. तांकां तुमी कांयच ना. आणि आता जशें बाकीच्या कलिगांनी सांगले ते हांव सांगना. रेजिनल्डान बरें सांगले स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. हांगा म्हणजे कोणाक भंयच ना कोणाचो. कितेंय चलता. एक फोन गेल्यार सुट्टा. असले गोष्टी करपाचे ना आणि पॉलिटिशियनांनी फोनूय करपाक जायना. तू करना का फोन? स्पीकर सर हांव सांगता. सेकंडली न्ही मेन इश्यू सांगता. एक्सिडेंट चड खंय जाता ह्या युथां कडेन जाता. खुबशे भुरगे जे बिलो द म्हणजे लायसन नासतना गाडी चलयता. जो आमचो रूल आसा त्या रुला प्रमाणे खरेच पेरंट्सांक पेनल्टी जाय. जो एज असता एक्सिडेंट जावपाचो तो यंग एज असता. बिटवीन 20 टू म्हणजे 18 टू 30 तो एज असता.
सो त्या भुरग्यांक स्पेशली हे बायकान बी चलयतात ते कालच एक सीएमान आमचे बरें सांगले इवन पिलन रायडर जो आसता तांणी सुद्दां हेल्मेट घालप आसता कित्याक ही इज एक्चुअली चड एफेक्टेड जाता सो म्हाका इतलें सांगता सिरियसनेस जो पुलीस हॅज टू बी स्ट्रिक्ट PWD also has to be equally accountable. They have to do their job. Everybody has to do their job. Regarding road accidents, my suggestion would be the same as Bob Alex has extra, said any other extra suggestions regarding drunken driving. Strict action has to be taken against accidents what happened due to drunken driving. आणि honorable CM सांगू सोदता की CCTV cameras at main junction in every village is a must. So true 15 finance, 16 finance. MLA development fund, you tell CM to give. जे पंचायती ए इन्कम ग्रुपान येता बी इन्कम ग्रुपान तांकां तरी कंपल्सरली घालूंक लावचे हितून थेफ्ट पासून कितें आहा बगलरी पासून कितें आहा ते वेगळ्याच्या वेगळ्यान दवरपाक मेळटले सो CCTV cameras at major junction in every village is a must should be made compulsory. Done. Vijay Sardesai, honorable MLA. Speaker sir, while the intent of this resolution is well-meaning, intent does not alone save lives. What is required is implementation. Speaker sir, as everybody has said, there is need for stricter enforcement. However, one of the annexures placed by the government itself in a question reveals that Goa is critically under-equipped to do what this resolution proposes. For the entire state of Goa, there are only 21 functional speed guns. There are 62 working alcometers and just 3 interceptor vehicles. This means that for more than 500 kilometers of highways and over 70 high-risk accident zones, the state has fewer speed guns than a single metro city junction and fewer interceptors than one district in many states. And we are trying to create Goa as the top tourist destination. This is our position. And this is your double engine sarkar. Speaker sir, I have got this as an answer given by you all only. So this basically is a gross administrative negligence. So if you go, there is a table given. And in this table you can come to know that there is a huge gap between what is the reality and what is required. Speaker sir, Goa is administrative designed to issue challans, but not to prevent deaths. This is what is seen. The state has more than double the number of e-challan machines required. So challan करपाची आमकां खूब आमी सोदतात, but less than 20% of speed detection, alcohol testing or interception capacity. This proves that enforcement has been engineered for revenue, not for safety. Speaker sir, another observation is, the House has to ask itself whether the government has made traffic enforcement, converted this into a revenue system rather than a public safety system. In over 97% of the accidents are caused by rash and negligent driving. Why has enforcement not visibly reduced the fatalities? Why are fatalities not coming down despite repeated government assurances? The government keeps announcing CCTV, speed cameras, breath analyzers, so many things. Where is the data published? Government often blames tourists or rent-a-cabs. Real offenders many a times are local licenses. What is the action taken? Why does Goa rely only on festival time policing rather than permanent highway patrols? Yes. If road safety is a priority, why do poorly lit roads, missing signages, potholes, unsafe junctions continue to exist unchecked? Speaker sir, awareness campaigns. What is the outcome of the awareness campaigns? Why is there no publicly accessible dashboard showing accidents? So all this suggests that there is a policy failure and there is no political will. As a result, there are many lives lost before implementation. Therefore, it does not match the seriousness of government's own resolutions. A government that knows what is required, yes, but still leaves its police without speed guns,
alcometers and interceptors cannot escape responsibility It's sure to tell you to when increase. citizens die on the road. Increase. In other words, I'm saying we as the house and you as the part of the government cannot escape responsibility. You all are responsible for the road deaths. The government is responsible because in spite of all this, you all are under-equipped. Raman Shet. स्पीकर सर, ह्याच ऑगस्ट हाऊसात हांवें सर सांगलेलें गोंयांत दारू बंदी करा म्हणून आनी हेजोच परिणाम आयज कितें जाता हे आमी फुड्यान पळयता. स्पीकर सर, जास्तीत जास्त जे एक्सिडंट जातात आतां ते ड्रिंक अँड ड्रायव्ह म्हणून ह्यो अश्यो केसीस जे आतां आनीक फुडें फुडें वाडत वयतल्यो. हेज्या बरोबर ताका आनीक एड जाल्ले You speak to the resolution, Mr. Shet. You speak what the resolution suggests. तेजेर उलयता, तेजेर जाता सर स्पीकर सर, तेजेर जाता. Not excise department. त्याच्या बरोबर अल्कोहोलिझम आणि त्याच्या बरोबर ड्रग्सूय येयल्ले आसा स्पीकर सर. जे एक्सिडंट जाता तेजो कॉज रूट कॉज हेच आसा स्पीकर सर. हांव तुका इन्सिडंट जाल्लो सांगता. 2 दिसा पयलीं एका एडवोकेटाक नाहक बेश्टो मारलो फक्त कित्याक ताका पळयला म्हणून. सायडीचो मनीस ताका फक्त दोळे पकडून पळयला म्हणून. हे कित्याक लागून जाता स्पीकर सर? तो जो जेणे मारलो पळय तो हे जाल्लो ड्रग्स घेतलेले तेणी. आमचे कडेन डिवायस ना स्पीकर सर. गोंयांत आमकां ड्रग्स घेतला आनी ड्रायव्हिंग करता चेक करपाक डिवायस आसा आमचे कडेन स्पीकर सर? आसा डिवायस? ना. हेजेर हेका स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी दोज हू आर फावंड ड्रंकन ड्रायव्हिंग करता ड्रग्स घेतलेला सस्पेंड करपाचें तेंचे लायसन्स आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर. आता बाप खूब उलयलो पण एक ग्राउंड रियलिटी आमी पळोवया. आयज हांव उबो रावला आंतोन वाजाचें जे रेजोल्युशन आसा तेजेर उलोवपाक आनी मेन जो आसा आनी स्पीकर सर जो केसीस फॉर रोड एक्सिडेंट कितें जालें? केसीस फॉर रोड एक्सिडेंट आतां आमी एलिक्यून रिपोर्ट पळयलो 30/11/2023 ते 2025 हो आमी रिपोर्ट पळयलो. नाल्यार तितून आमकां असो हे मेळटा एलिक्यू रिप्लाय मेळटा रश एंड निग्लिजंट ड्रायव्हिंग हितून 98.54% म्हणटा ते आनी 472 केसीस फक्त हितून जाल्ले आसा. आतां हितून रश ड्रायव्हिंग कशें जाता? आयज कितें जाल्लें आसा जो रेंट अ कॅब म्हणटा आतां तितून हें जाता. आतां थोड्यो प्रायवेट गाडयो भाड्याक दिता तेजे कोण ट्रॅकिंग करिना. ऑलरेडी प्रायवेट गाडयो चालूच आसा ते कोण पळोवंक वचना. सो रश एंड निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग जावं कोण सोरो पिता जावं आनी कितें करता जावं ड्रग्स घेता. आतां तेणें तशें सांगलें ड्रग्स घेतले नाल्यार तें डिटेक्शन करपाक लागून कांय डिवायस ना. तो ड्रग्साचें डिटेक्शनूच जायना. सो हें समज जालें आनी एवरी टायम कितें आसा हे रश एंड निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग म्हणटा तेंचेरूच घालता. आतां हे पुलिसांनी कशें घालता तें म्हाका खबर ना पण हांव दुसरें सांगता पॉटहोल रोड्स हांगा तुमी कितें म्हणटा 0.21% म्हटल्यार पॉटहोल लागून एकटोच मनीस हें जाला. एकटेच मनशाचो एक्सिडंट जाला आख्खे गोंयांत. पॉटहोल आयज गोंयभरांत सगळ्याक पॉटहोल जाल्ले आतां कितलेच कडेन जाता. एक टायम मुखेलमंत्र्यान म्हटलें पॉटहोल फूल बरें आसा बट आतां कितें आसा अजून पर्यंत ते फूल पॉटहोल फ्री जावंक ना. सारकें स्पीकर सर. मागीर आनी एक पॉयंट जो आसा तो प्युअर क्वॉलिटी ऑफ रोड्स हितून 0.00% तुम्ही म्हणटा झिरो म्हटल्यार कोणाकूच पुअर क्वॉलिटी ऑफ रोड लागून एकूय एक्सिडेंट जावना. हांव आतां आमच्या मतदारसंघाचें सांगता. आमच्या मतदारसंघात स्पीकर सर ब्लॅक स्पॉट आसा आनी हे ब्लॅक स्पॉट नोटिफाय जाल्या. सो हे रिप्लाय दिता आसतना म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंयच्या आधाराचेर रिप्लाय दिता तांकां खबर. कित्याक जे असो दिता लोक पळयता ना गोंयकार पळयता तुमी कितेंय घालून बरयता. रियलिटी आतां तुमी PWD मिनिस्टर आसले तुमकां खबर आसा हॉट ब्लॅक स्पॉट आसा 21 ब्लॅक स्पॉट आयज डिपार्टमेंट सांगता 21 ब्लॅक स्पॉट ऑल ओव्हर गोवा आसा. तितूनचे 4 ब्लॅक स्पॉट आमच्याच मतदारसंघात आसा. करेक्ट. सो हें जेन्ना तुमी रिप्लाय दिता तेन्ना चिंतून तर रिप्लाय दिया आनी ते पुलीस कोणान ते हे रिपोर्ट केल्लो आसा तो तरी पळया. 0% म्हणटा आयज क्वॉलिटी ऑफ रोड आमच्यात तुम्ही पळया मेरशे वयर सरता तो क्वॉलिटी शिरदळा सकयल आसा ती क्वॉलिटी सारकी ना. तुम्ही टर्न घेता थंय क्वॉलिटी सारकी ना. प्रत्येक कडेन इश्यू आसा. सो हो इश्यू तुम्ही चिंतूंक जाय न्हू तो अंडरस्टँड जावन करूंक जाय. स्पीकर जर मातसो एक मिनिटूच केलो 2 मिनटां दिल्ली स्पीकर सर एकूच मिनिट दी. स्पीकर जर 500 वयर जे एक्सिडेंट जाल्ले आसा ते रायडर्साचे जो एक्सिडेंट जाल्ले आसा ते पेस्टल म्हणजे चलत वयताले जावं आनी कितें पॅसेंजर आसा जो रायडर आसा हेंचे जाल्ले आसा. आतां हे सगळे स्पीकर सर आमी पळयता तरी पूण ते सांगता कितें क्वॉलिटी ऑफ रोडाक 0%. हे लोक पळयता आयकता आख्खी गोंयची जनता आयकता की बाबा 0% क्वॉलिटी ऑफ रोडाक लागून जाला. आतां आमच्या मतदारसंघाचे हांव सांगता
स्पीकर सर ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाईड इन सानंद्रे. आता हांगा 2022, 23 आणि 24 ह्या 3 वर्सांचे हांव हें सांगता. तितून गोवा वेल्या टू हांगासान बायपास रोड जो आसा थंय 64 एक्सिडेंट जाले आनी तितूनचे 4 जाण मेले. स्पीकर सर गोमेको कॉलनी शिरिदा फ्लायओव्हर ISPW बामोलीम हो एक ब्लॅक स्पॉट आसा थंय 36 एक्सिडेंट जाले 7 जाण मेले. नर्सिंग इन्स्टिट्यूट बामोलीम होली क्रॉस बामोलीम CBI ऑफिस हांगा 29 एक्सिडेंट जाले 7 जाण मेले. नर्सिंग नियर एथलेटिक स्टेडियम मिलिटरी बामोलीम GMC बामोलीम हांगा 39 एक्सिडेंट जाले 4 जाण मेले. टोटल स्पीकर सर हे धरले 3 वर्सांचे 168 ह्या ब्लॅक स्पॉटार एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी 22 जाणांचे मृत्यू जाल्ले आसा म्हणजे मेले आसा. आता स्पीकर सर हांगा जे उत्तर हांगा दिल्लें आसा हे कशें म्हाका कांयच खबर ना. म्हणजे खंयच्या आधाराचेर तुमी उतरां दिता की ब्लॅक स्पॉटाक लागून एक्सिडेंट ना म्हणटा ते म्हणटा कितें रश ड्रायव्हिंग. तो टर्न आसा आतां बांबोळेचो तो असो टर्न आसा तो कसो प्लॅनिंग केला तुमी पळयला तो. एवरी डे ते एक्सिडेंट ट्रक पडटा आनी कितें पडटा खांबो उडयता आनी कितें जाता चालूच आसा. सो स्पीकर सर हांगा प्लॅनिंग जी आसा म्हणजे पुअर प्लॅनिंग हे मानून घेवपाची गरज आसा. खंय चुकी जाल्या त्यो मान्य करपाक जाय आनी जे आतां सगळ्यांनी एक डिमांड घातलेलो आसा हांवूय एक म्हाजो सादो एक सेकंडा भितर सादो डिमांड घालता ते म्हणजे एवरेज स्पीड कॅमेरा. हे एवरेज स्पीड कॅमेरा खूब कडेन आसा हे हांगा इंट्रोड्यूस करचे जे लोकेशनार जाय जे त्या लोकेशनाचो तो टर्न आसा त्या लोकेशनार घालचे शिरदा बामोलीम तो. आनी लायटी आतां हेच्या पयलू तुमी आसतना आमी आमच्या स्ट्रेचार खूब कडेन लायटी घातल्यो आतां खूब कडेन आमच्या सानंद्रेन घातल्यो पण बाकीचे कडेन खूब कडेन अशे लायटी सारक्यो ताका लागून एक्सिडेंट जाता. हे मातशे तकलेन घालचे बरोवन घालपाक बरोवन घालचे. आनी सायनेज तुमी आसतना आमी तो एक डिमांड घातलेलो आमचो की सायनेजीस आसच्यो म्हणून. आतां सानंद्रे मतदारसंघाची इतली वर्सां जाली आतां 4 वर्सां जाली हांव आमदार आसा. ते फूल एक आमी रिपोर्ट केल्लो तुमी म्हणूंक लागले की आख्खे वांगडा घेता म्हणून अजून पर्यंत ते सायन बोर्डूच येवंक ना. सीएम जालो आतां दिगंबर बाब जालो सगळे जाले कंप्लायन्स करपाची गरज आसा केन्ना जातले घेवपाक जाय आनी तेकाच लागून एक्सिडेंट जाता. स्पीकर सर प्रायवेट मेंबर रेजल्युशन आमचे ऑनरेबल आंतोन वास MLA हाडलेले आहा तेजेर म्हाका उलोवपाचें. रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट जावन आसा आनी आमचे रस्ते आख्ख्या गोंयान ब्रिज फ्लायओवर इतले बऱ्यांतले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोवमेंटान दिलेलो आहा आमच्या ऑनरेबल CMच्या अंडर. आनी कितें जाता हे रस्ते बरे आसलेल्या कारणाक लागून गाडी एक पाट फास्ट चलयता आनी चडशे प्रॉब्लम जाता वाड्यांनी. जे वाड्यांनी वॉर्ड आसता त्या वाड्याचेर कितें आसता घरां जावं दुर्गां लोकांची तेकोनूच आसता रोडाक आनी भुरगे इतल्या फास्ट वयता रस्ते बरे आसले ते पळोवन इतले फास्ट वयता आनी केन्ना एक्सिडेंट जावंक शकता ते त्रासान पडूंक शकता आनी केन्नाय रस्त्यार सुणें येयलें जावं कोणी भुरगीं भायर सरूंक शकता कितेंय रोडार त्रास जावंक शकता. तेका लागून गरज आहा थिंगासर स्पीड डिटेक्शन सिस्टम सुण्याची वॉर्ड सुण्याक म्हणना कोण फास्ट चलयता तेंकां कॅमेरा बसोवंक जाय कळ्ळें न्हू स्पीड डिटेक्शन करपाक आनी तिका ताळ लावन दिवंक जाय. स्पीकर सर तुका सगळें इजी वता फकाडा कशें वता तूं मातशें आयक हें सिरियस एपा हे आख्ख्या गोंयान हे वाड्यांचेर आमकां इम्पॉर्टंट. हे आमचे वाड्याचे लोक जे आमचे भुरगीं धाकटी भुरगीं आसता जाणटी क्रॉस करता तेन्ना हे चड इम्पॉर्टंट मोटरसायकली फास्ट वचोवप उपकारना. ताका लागून स्पीड डिटेक्शन चालान दिवपाचे वॉर्डाचेर हे सिस्टम घालूंकूच जावं. आनी दुसरें कितें जाता एक पाट सायलन्सर काडटा आनी अशें फास्ट वयता आनी मातशें वाड्याचेर आवाज करून उडयता आनी जाणट्यांक आमचे त्रास जाता. तशेंच स्पीड ब्रेकर जेन्ना आमी घालता त्या टायमार 1 विंडो सिस्टम करूंक जावं. कितें आसता स्पीड ब्रेकर घालपाक थोडे वाड्याचेर लोक एकठांय जाता पण कितें जाता फॉर्मेलिटी करपाक एक पाट चड जाता म्हणून मागीर ते सोडून दिता. ताका लागून तशें जावप उपकारना. आनी चडशे यूथ जे आहा आमचे बिलो 20 युथांक व्हडले CC बायकी दिवंक उपकारना. जेन्ना तांकां व्हडली CC बायक दिता तेन्ना ते फास्ट चलयता तेजे यंग ब्लड आसता आनी फास्ट चलयता आनी केन्ना एक्सिडेंट जावंक शकता. व्हडले एक्सिडेंट जावंक उपकारना. आनीक हे रस्ते जे एक कडेन पळय जंक्शनाचेर पळय सिग्नलां घालूंक जाय. चडशे हायवे कितें आसता बसी एका ट्रॅकार वयता धाकट्यो गाडी एका ट्रॅकार वयता मोटरसायकल एका ट्रॅकार वयता. गोंयान कितें जाता एक पाट मोटरसायकली मदल्यान वयता आनी कशें वयता
आनी हेका लागून एक्सिडेंट जावंक शकता. ओके ऑनरेबल सीएमान नोट केला ते आता. बरे नोट करपाचें आनी येस येस तें काम जावंक जाय. क्रूज बाब सांग. स्पीकर सर, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन श्री आंतोन वाजान घातला तेजे उलोवपाक हे वेरी सिरियस एलिगेशन. आतां आमचो रुदॉल्फानी सांगलां हे सिरियसली घेवपाक जाय, फोगाण करून नाका म्हूण. कित्याक लोक मोत्ता, कोण मोत्ता रस्त्यार चलता तो मरना. स्पीकर सर, आमी जाणाय रिजन कित्याक लोक एक्सिडेंट जातात कितें तें कित्याक रॅश हें सगळें जाणा. इंजिनियर तूं सजेशन सांगता. ना हांव एक हायलायट करता आमचो एक रूट आहा तो, आनी हो रूट आनी डेंजरस जातलो. हो रूट आमचो आसतलो ना बेल्ली सावन ONGC को वयता. फाटले फावटी हांवें हो हाडलो हिंगा असेंब्ली आनी तेजे आजून पासून इम्प्रुवमेंट जालो ना. थिंगा ट्रॅफिक इतलें वाडलो, एक सायड तो ट्युरिस्टाचे कानागिनी वयताय ते, आनी आयज ONGC इतलें डेव्हलपमेंट जाल्लें आहा. सगळ्यो गाडयो वयताय थिंगा ह्या रोडार वयता खंयचे बेल्ली कोंब्याभाट बाराडे. सजेशन सांग रे, गाडी वयता आमकांय खबर आहा. सजेशन सांग. आतां 27 to 30th एनर्जी वीक जावपाक आनी थिंगा लोक त्रास कोण करता आमचे वेर्ळेकार बाराडेचे कुंब्याभाट रांगाडी हो लोक त्रास काडटा. डेली थिंगा एक्सिडेंट जाता. सजेशन सांग. सजेशन म्हणजे सजेशन हांवें पयलें गेले थिंगा स्पीड ब्रेकर घालपाक एक पुलीस दवरपाक जाय. आतां सद्या ह्यो वीक नाजाल्यार थिंगा लोक हांव सांगता लोक थिंगा रस्त्यार वयता म्हाका दिसता ट्रॅफिक विका थिंगा लोक रस्तो बंद करतलो. नोट केले सीएमान. लोक रस्तो बंद कित्याक लोकल लोक साफर जाता. कोण गाडी घेवन वयताय ते साफर येदो व्हडलो प्रोग्राम करता बारीक हे प्रिकॉशन वेल इंटू बेतूल ब्रिजा कडेन. येस थँक्यू. बेन्जी वेगस. स्पिकर उबो रावला श्री आंतोन वाजागे जे रेजोल्युशन आहा प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन तेजे उलोवपाक आनी जी मरण जाताय एक्सिडेंटा लागून तेजे एक तुमकां नियाळ करपाक आनी आमगे जे बाणाल्यांत एक्सिडेंट जाले ते जागे हांव तुमकां सांगता आनी तुमी आयकोन ते जागे जरी तरी हांव सांगत ती वस्त केली जाल्यार मुखावयल ह्या वर्साक आनी लोक कोण थिंग मोडपाना आनी पांयय मोडपानाय. स्पीड ब्रेकर जाय आमकां. वार्का ग्लोरिया डॉक्टरा बरें थिंग कितलो लोक स्पीड ब्रेकर ना जावन पडला मेला आनी तुमी जरी तरी हे PWD आयकताय जाल्यार आनी घायल जाल्यार बिफोर इस्टर घायल जाल्यार आनी लोक मरपाना. ऑलरेडी ऑर्डर येयलो आहा, सगळें येयलो आहा. तळे बांदा सर्कल घायलो आहा, थिंगाय लोक पयर मोण आड मोळे सायलेन्सर मोठे मोटरसायकली सायलेन्सर घेवन मोताय लोक भिता एक पाट भिवन एक्सिडेंट जाता. हे तुमकां कितें हेल्प करताय तेंय म्हाका खबर ना. EV व्हेकल फूड कार्ट्स खूंय येवन कोणूय दोताय आनी थिंगा कांय परमिशन आसनाय कांय आसनाय जुक्कोन एक्सिडेंट जाताय. ते तुमकां मातसो नियाळ करपाची गरज आहा. आख्या बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत वयर सकयल जे जे जाग्यार लायट ना ते लायट ना ते रस्त्याकूय तुगे ती व्हायट स्ट्रिप्स मुळमा न्हय. PWD डांबोर घालून वयताय ते व्हायट स्ट्रिप्स मारपाक गरज आहा बिकॉज दीज आर वन ऑफ द प्रोटेक्टीव मेजर्स टू कीप यू ऑन द रोड.